वयतालो तांकां सांगलें त्यो बायलो हाजे भशेन ना त्यो बितकुऱ्यो पूण तुका हात लायलो कसो हो न्याय कसलो हांव ह्या हेजे कडेन मागता हो न्याय कसलो सांग म्हाका हात कित्याक लायलो आमी आवाज करूंक नासलो भितर सुटी हाडली त्या दिसा आमी आवाज केल्लो हांवें सुद्दां उलयल्लें मोबायलाचेर पळयताले तुमी हांवें उठत त्या दिसा उलयल्लें त्या सुटी आसा त्या दिसा हेका हात लायलो कित्याक बसलेले कडेन आमच्या भुरग्यांनी आवाज करूंक ना विजय बाब आयज तुम्ही विलेजाक सपोर्ट करपाक हांगासर आझाद मैदानार आयल्या कशा तरेन हें पळयता कारण एक तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आनी ताका मॅन हँडल केलो जो म्हाका दिसता आयज मेरेन अशा तरेचे तरी पुलिसांनी केन्नाच करूं नाशिल्लें एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक मॅन हँडल केला सेशन हॅज बीन कॉल्ड विथ रेफरन्स टू दीस although it directly does not amount to a breach, but it indicates an intention to create a breach of privilege. ताका privilege आहा तो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी ताका जर हे भशेन मॅन हँडल करूंक लागले जाल्यार गोंयांत खंयचोच मनीस खंयचोच नागरीक सेफ ना आनी हे पुलीस राज्य चलना अशें सिद्ध जाता हाजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान इमिजिएटली तो कोण तो PI जो आहा सोडून ताका सस्पेंड करपाक जाय दॅट इज नॉट द वे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज ट्रिटेड ऑर दे हॅव टू क्रिएट अ ग्राउंड टू इवन बॉडीली लिफ्टिंग तातूंत पुलीस मॅन्युअलान मनशाक एक निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी हात लावचे पयलीं ताका कितें वॉर्न केलां कशें ताणें ताका लेटर दिलां की बाबा तूं केन्ना वेकेट कर दॅट इज अ प्रोसिजर हॅज नॉट बीन फॉलोड and I have come here to in solidarity with a colleague who has been manhandled, indicating that there is a death of democracy here. This is the main issue. पूण जेन्ना PI म्हणटा तेन्ना ताका ऑर्डर आयल्याच आसतली न्हू कोणाक ना ताजे बापायची ऑर्डर येवं ऑर्डर आयली इज नॉट अ इशू एक्शन कोण करता मॅन श्रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा हातूंत लॉन मॅन श्रिया इट इज द एक्शन एंड द इंटेंशन the action of lifting him and the intention of causing body harm both rest on the PI so there has to be action he has to be suspended immediately suspended pending an inquiry सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं ते PI चे ना इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही सस्पेंड पयलो करपाक जाय तेणें ताका आज एक रात पासून वचूंक जाय नासली हे आज हांव सांगता ते लेट डिमांड हे आमी खरें काल उलोवंक जाय हांव काल आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन हांव कोंकणान गेल्लो म्हणून हांव काल हांगा पावूंक शकूंक ना बट आय मीन सॉलिडॅरिटी वीथ अ कलीग हू हॅज बीन मॅन हँडल्ड अशें तर निवडून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक करपाक लागले जाल्यार ते एक डायरेक्ट मेसेज गोंयकारांक दिवंक सोदतात की ताका आमी हें करूंक शकता जाल्यार तुमचें खंय नाका ही मेसेज पावपाक जायना आनीक लोकशाही जिती आसा हें दाखोवंक जाय ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो एक अशें प्रश्न जाताले की तुमी खंय तरी दिश्टी पडना कितें चल्लां काय ना हांव दिश्टी हांवें तुका सांगलें त्या भशेन हांव काल आफ्टर ते आमचे तपोभुमीचे प्रोग्राम आसलो ताजे मागीर हांव कोंकणांत एक ओवरनायट गेल्लो सो दॅट कूड नॉट कम आय हॅव डिफरन्सीस विथ द आरजी बिकॉज वी हॅव यू नो अवर पास्ट बट दॅट डज नॉट कम इन द वे ऑफ दीस तें सेपरेट हें सेपरेट हांगा एक लोकप्रतिनिधीक असो हात जर घालो जाल्यार लोकशाहीचें मरण जाता हाजे पयलीं बाबूश मोन्सेराताक मारिल्लो काँग्रेसीच्या टायमार आनी बाबूश मोन्सेराताची सायड घेवपी एकलोच हांव आसलो याद आसतली मारून ताका खोंटांनी भितर उडयल्लो ताका तकलेक पसून बुराक जाल्लो विचार ताका आनी ताजे बरोबर कोण आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसीचो सरकार आसलो आनी तो काँग्रेसीचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो आनी हांवें ताका सपोर्ट केल्लो दिस इज नॉट द वे वन शूड ट्रीट हें सालाजारशाही गोंयांत परती येवंक जायना कळ्ळें तुका विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार इतलो आवाज जालो जाल्यार ही सालाजारशाही मरे ही लोकप्रतिनिधी कसो उखलून जर उडोवंक शकता कितें मेसेज ही मेसेज की तुमकां तुमचें कोत आहा काय ताकाच हें जर करूंक शकता जाल्यार तुमचें आनी कोत आहा काय फ्रीडम फायटराचो नातो तो
अनदर एस्पेक्ट. बट बेसिकली लोकप्रतिनिधीक आमी हें करूंक शकतात जाल्यार तुमचें पोत खंय आहा हे सरकार मेसेज दिवंक सोदता. दिस इज एन ऑप्रेसिव्ह मेसेज. दिस इज एंटी डेमोक्रेटीक. आनी ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय पेंडींग एन इन्क्वायरी. अशें जर एमएलएचे हात घालूंक लागले जाल्यार तेजे कितें लॉ आसपाक जाय असो ना. सगळ्या लोकांनी उठूंक जाय. लॉ आनी खंय उरलो. देर इज ब्रेकडावन ऑफ लॉ. दिस इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. अरे आमदाराक जर आमदार एक लोकशाहीचे पद्दतीन प्रोटेस्ट करता जर तो चुकता जाल्यार ताका सांगप कशें आसता. पुलीस मॅन्युअलान मेथड खाता ते करूंक जावंक जाय. द इश्यूज मे बी सेपरेट. विजय बाबा आमी हालीं पळयता की पुलीस डिपार्टमेंटाचे अशें खूब कितें जालां. फाटीं एक तसोच ट्रान्सफर जालो PI आमी पळयता. अशें कित्याक म्हणून जाल्लें अशें दिसता तुमकां. कारण आमी पळयता की पुलीस कितेंय चलता न्ही. आज गोंयांत पुलीस आहा खंय रे. पुलीस म्हणटा ते तांकां पर्सनल प्रोटेक्शन. ते लुटतात. ते जॉबाक नोकऱ्यो विकतात आनी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक तांकां चोरांक पुलीस आहा. पुलीस प्रोटेक्ट कोणाक करतात. चोरांक प्रोटेक्ट करतात. चोरयो जाता. कितल्यो चोरयो धरता पुलीस सांग म्हाका तूं. कोण गोंयकार सेफ आहा. आज ते उलयतात बांगलादेशी आयल्या हे आयल्या ते आयल्या. व्हडलो देप्यालें घर चोरलें मग कितल्या जाणांक धरलें. तो दुसरो कोण दोतोर धरलो म्हापशां चोरलें. ताजे खंय जालें. वास्को जालें. खंय जालें. कोण पुलीस नाच. पुलीस म्हणटी वस्त ना खंय आहा. आनी पुलीस कोण वयल्यान जी मेसेज येता ती फॉलो करतात. आनी ती फॉलो केल्यार तो पुलीस थंय उरता आनी ताका पोस्टींग मेळटा. ही प्रथा जाल्ली आहा आनी ही इस्टॅब्लीश जाल्ली आहा. आयज ते 39A अगेन्स्ट सांगा तर जमल्या. सो त्या बाबतींत तुमी कितें उलयता. पळय 39A चेर हांवें पयलीं खुबदां स्टँड घेतिल्लो आहा. हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर जाय आशिल्लो. 39A हे मॅटर आतां कोर्टान गेल्लें आनी 39A चेर ऑलरेडी सिमिलर सेक्शन 17(2) स्टे आहा. सो म्हाका दिसता 39A विल बी डिसायडेड बाय द कोर्ट्स व्हेरी सून. फर्स्ट. सेकंड, म्हजो सदांच स्टँड आहा की देर शूड बी अ रिजनल प्लॅन. विदाउट अ रिजनल प्लॅन केस टू केस चेंजीस. तूं म्हणटा तुवें तेन्ना 16 बी केल्ली. हांवें म्हाका करची पडटाली कित्याक हॉरायझन पिरियड आशिल्लो. 2017 4 वर्सां उरिल्लीं 21 जावपाक. So the horizon period of the regional plan 2021 was there for 4 years. So 4 years I couldn't be sitting doing nothing. So therefore that was brought. And in any case we had just done 32 cases. Those 32 cases have been rescinded. So where is the issue? So the need is to have a regional plan. Without a regional plan, this type of case-to-case changes will keep happening. Piecemeal changes jenna jata, tenna planned development जायना. This is a held option. In planning, this is the thumb rule. की piecemeal changes करप म्हणल्यार planned development करप ना. आनी planned development जर गोंयांत विकास म्हणटा कितें मुख्यमंत्री म्हणटा विकसीत गोंय बी म्हणटा. विकसीत जातलें जाल्यार तुवें प्लॅन डेव्हलपमेंट आसपाक जाय. ताजे खातीर रिजनल प्लॅन करचोच पडटा. विजय बाबा तुमकां टेक्निकली सगळें खबर आसा. सो जेन्ना आमी 39A म्हणटा जरी तो कोर्टान आसलो तरी कोर्टा भायर जर कॅबिनेट डिसिजन घेवन कितें जावंक शकता काय ते कॅबिनेटाचेर हांव कॅबिनेटान ना. पूण जाता कॅबिनेट कितें करतले तें म्हाज्यान जावंक जायना. सेम कॅबिनेटान 39A हाडिल्ले न्ही. सेम कॅबिनेटान कित्याक 39A हाडिल्ले ते कोणाक सांगूंक ना. आमी जेन्ना एसेंब्लीन थंय बॉब मारली की तुमी जी सेक्शनां हाडटात विच आर ओन्ली न्यू वायन इन ओल्ड न्यू बॉटल ओल्ड वायन ते तुमी करूंक सोदतात. तेन्ना उत्तर तातूंत आशिल्लें 17(2) म्हळ्यार कितें सेम. 39A म्हळ्यार कितें सेम. IPBन चेंजीस जाता कितें सेम. सबज्युडिस मॅटर आहा तेन्ना तेंच्यांनी करूंक जाता तें कितें कन्वर्जन तुम्ही करूंक कॅबिनेटान सबज्युडिसान आसतना पळय ODP आरपोरा पार्रा ODP आसतना मॅटर हेड गॉन टू कोर्ट. थंय ते एक कंडिशन घालतात की सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट. सो दॅट इज अ प्रॅक्टीस फॉलोड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट. सो दे कॅन डू दॅट. Okay. So if the cabinet want now to put it on The the cabinet hold, wants, but I don't know what the cabinet wants. I am not the right man to decide. I can only demand that the cabinet should make a regional plan. But I am not in the cabinet to say if the cabinet wants. How do you know that the cabinet wants? And if the cabinet wants, why is the cabinet not doing it? Why are they bringing people on the road? So रिजनल प्लॅन तुम्ही ऑपोजिशन म्हणून डिमांड करतले आता हांव सदांच करीत आहा मरे. ऑपोजिशन म्हणून करतले म्हणजे आमी उलयलेले आहा मरे.
हातून नविदाद काय ना, हातून हे कालचे दुयेंस चालू आहा. नविदाद कितें आहा तातूंत? नविदाद काय ना. कलियूग म्हणून विरेशाक कितें तुमचें सजेशन आसतलें? आमी पळयता की ताणें हंगर स्ट्रायकाक बसला तो, ताजो डिमांड आहा. स्वता तागेल्या जिवाक त्रास जाता हांगा, तर तुमचो कलियूग तो तुमचे म्हाका दिसता विदेशान कितले सेन्सिटीव हो सरकार आसा ते तकलेन भान दवरून फास्ट करपाकूय इम्प्लिकेशन मनीस तो देव न्ही तो. आनी हे जे मनशांनी कायदो केले हे मनीस न्ही, हे देंवचार हांगा मनीसपण आहा, मनीसपण आसा अशें दिसता तुका? आनी ते गांवांनी ते गोवा के शहर में हम आये म्हणटात पळय तशें करतात मरे ते गांवाची शहरां करपाक लागले. मागीर ओके. हा गांवाची शहरां करूंक लागला न्ही आता. सो माय पॉइंट इज व्हेरी क्लियर दॅट टेक्निकली स्पिकींग दीस मॅटर बीन सब ज्युडिस. ते कंडिशनल ते करतात तातूंत चूक ना, कळ्ळें तुका न्ही? चूक ना म्हणल्यार तांणी कंडिशन घालतात बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द केस म्हणून. तुम्ही कन्विन्स करूंक सोदतले हेका MLA की ताणें हंगर स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो म्हणून? ना म्हाका आमच्या विदेशाक म्हजी तरी एडवायज आहा की हो सरकार इनसेन्सिटीव सरकार. हो पळयतलो तुजो प्रेशर कितलो मेरेन वता तो. टेस्टिंग करतले तुजे प्रेशराचेर. ओ तुमकां तुमचे असले लोक जे मुखेलमंत्र्याक बी मातशे लागीं बी आसूंक शकता, जेंचो तुमचो संपर्क चड आहा, तुमकां खंयच्यान तरी मेसेज आहा की 39A करतले. हें जर तुमकां खबर आहा जाल्यार ते करपाक फायदो आहा. म्हाका जाल्यार दिसता कितें इतले वर्सां आमी आतां बोवाळ मारीत आहा कोर्टान, कांय जावपाचें ना. कांय जावंक ना. आतां जर तुमकां एक प्रायर नोटीस आहा की हें जावपाचें आहा म्हणून, जाल्यार तुमी करून ते फायदो आहा. नाजाल्यार कोणाक सपनां पडपाचीं सांग बरोबर. ओके. तुमकां हांगा आसतलें CM हें केलां आनी मागीर ते करता म्हणून अशें बी आहा जाल्यार ओके आहा. ते आमकां आय हॅव नो नॉलेज एंड आय हॅव नो कनेक्शन टू द हायर अप्स. थँक्यू. ओके. अमित, आज तुम्ही विरेश बोरकाराक सपोर्ट करपाक आयिल्ले आसा. जो आमी पयलो फाटल्या तेंपार की कशा तरेन एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक मॅन हँडल जालो, ताचे खातीर जो तेंचो मेन मागणी आसा 39A, ह्यो सगळ्यो गजाली कशा तरेन आम्ही पहिले की एक एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाका दिन दहाडे लोळोवन मारलो. काल आम्ही पहिले एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाका पुलीस उबारून लोळोवन वयल्यान सकयल हाडून मारता. आम्ही हाचो निशेध करता. वी कंडेम द एक्ट ऑफ द पुलीस. आणि म्हाका दिसता हें सरकार इनसेन्सिटीव सरकार, लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यान. आमी हांगा विरेश बोरकाराक सॉलिडेरिटी दिवपाक आयल्या, कित्याक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर अशा पद्दतीन हें सरकार जर तर वागणूक करता जाल्यार एक सामान्य गोंयकाराक सरकार कशें ट्रीट करतले म्हाका दिसता हाजे वयल्यान हें कळून येता. आय थिंक रिगार्डींग 39A एंड ऑल, काँग्रेस पार्टी हेज टेकन अ स्टँड. हेच सरकार होच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें मरे 2012च्या मॅनिफेस्टोन की सरकार येतकीर 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन करता म्हणून. आज 14 वर्सां जालीं, अजूनही हांचे कडेन रिजनल प्लॅन जायना. सो आय फेल टू अंडरस्टँड की हें सरकार कित्याक अमेंडमेंट हाडून पिसमील विकपाक सोदता. म्हाका दिसता आज कांय गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या लोकांक हे जागे जमनी विकिल्ल्यो नाका. आनी आय थिंक हे सरकार किंवा मंत्री हे फक्त जागे विकून खावपाचो होच प्रयत्न करता. आमी पळयता की आयज हो फक्त सांतांद्रे पुरतो प्रोटेस्ट करूना, तो गोंयभर ते व्हरपाचो तांचो प्रयत्न आसा. सो तेन्ना तुमकां म्हाका दिसता हो फक्त सांतांद्रे स्पेसिफीक एक मनशाक टार्गेट करपाक हो आसपाक जायना. म्हाका दिसता 39A अंडर कितलेशे भायले रेड्डी शेड्डी सगळे आयले मरे, तांचेर वचून धाड घालपाक जाय. म्हाका दिसता इट इज नॉट मर्यादीत ओन्ली सांतांद्रे. म्हाका दिसता पुराय गोंयभर जे हे भायले लोक येवन हांगा स्पेशली NDZ, मॅनग्रुव्ज, फॉरेस्ट कवर, नॅचरल कवर जे कन्वर्ट करता पळय न्ही, आय थिंक दॅट हॅज टू बी क्रॅक डावन. ओके. थँक्यू. तुमकां सांगला CMान
थोडे दीस घेता म्हणून फाटल्यान हां तशें सांगा सगळं आसतलें. आपल्या गावा खातीर झडटा कितल्योश्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितलेशे आमचे लोक तशेंच चिमला गांवचे लोक आमच्या गांवच्या मिटिंगेक सहभागी झाले. चिमला गांवचे लोक, करमळचे लोक आमच्या गांवच्या मिटिंगेक गेले. मशाल रॅली जाली आणि 20 तारखेक आम्ही टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले. कित्याक गेले? फक्त आमची मागणी असली, जे सर्वे नंबर जे कन्वर्जना घातलेले असा ते सर्वे नंबर स्क्रॅप करचे, हीच आमची मागणी असली. आम्ही 20 तारखेक टीसीपी डिपार्टमेंटात पावले. आमचा डिमांड जो असा आम्ही मांडलो, आमदारान जे कन्सर्न जी CTP आणली तिच्याकडे आमचे गांवकार
तसेच आमदार आमचे सिडबी कडेन गेले तिचे कडेन उलयले आमचो जो गांवचो प्रश्न आसा तो आमी सिडबी कडेन मांडलो परत परत कुडक्यांनी तुम्ही आमची जी जागा आसा ती कन्वर्जना घातलेली आसा आणि जेन्ना जेन्ना हे नोटिफिकेशन काडटा तेन्ना आम्ही सिडबीक सांगले तुम्ही आमकां एक दीस सुद्धा आमच्या गांवकारांक आमच्या MLA तुम्ही एक दीस तरी इन्फॉर्म केला ती सांगले ती वगीत रावली तरी पण आमचो जो विषय असा तो आम्ही तेंचे कडेन मांडलो आमदारान तिका सांगले जे तुम्ही केला ते ताबडतोब एका दिसा भितर ते रिवोक जावंक जाय जे तुम्ही केला ते एका दिसा भितर रिवोक जावंक जाय तिने फायल रेडी केली फुल फाईल रेडी करून ती सिग्नेचर करून सेक्रेटरीक धाडली आमदारान सेक्रेटरीक फोन केलो सेक्रेटरी कडे कन्फर्म केले की तुवें सायन केली काय ना आमदाराक तेणी थोड्या वेळान सांगले की आपली सायन केला आता फायल फुडें वयतली मिनिस्टराक टाइम जालो 5 काय 5:30 वरां आमदार सारखे न्हू 5:30 त्या सायन करून फुडें फायल गेली काय ना ती आमकां खबर ना आमदाराकूय सारकी खबर नासली ती पावली काय ना ती पूण आमचो एकूच डिमांड आसलो की आयच्या आयज ते जावपाक जाय गोष्टी आसा अश्यो ज्यो सरकाराक जाय जाल्यार ताबडतोब जाता आमच्या आमदारान तशें गांवच्या लोकांनी एकूच मागणी केल्ली आमचोच गांव आसलो आणि प्लस चांदनरीचे जे सर्वे नंबर आसा ते घातलेले आसा ते हे कर म्हणून जाताले त्या दिसा जाताले जे ऑफिसर आसा तांकां हाडून बसोवन ते आमचे कितें आहा ते सॉल्व करूंक जाताले पूण ते जावंक ना आमदारानूय डिमांड घातलो जो मेरेन आमकां लेखी मेळना जे तुम्ही घातला ते स्क्रॅप करना रिवोक जायना तो मेरेन आम्ही हांगासरले उठपाचे ना जाले दुसरो दीस येयलो दुसरो दीस येताच आमच्या एक ऑफिसर येयलो तेणी सांगले अशी ऑर्डर येयला तुमकां हांगासरले मूव जावचे पडटले आमदारान तांकां विचारले कसली ऑर्डर येयला कोणाची येयला कोणा कडसून येयला ऑर्डर दाखय तेणी लेखी आमकां कांय दिवना लेखी काय सांग दिवनाच आमदारान ताका विचारले लेखी दी ऑर्डर जी आसा ती आपूण वाचता कोणी ऑर्डर काडला ती ऑर्डर आपूण वाचता पूण तेणी दिवना रोखडेच PSI जे पुलीस आहात सगळे तेका पयलीं विचारले तेंच्यांनी उठ तेका सांगले उठ तेणी सांगले जोपर्यंत ऑर्डर मेळना आपूण ऑर्डर वाचिना तो मेरेन आपूण आनी आमचे गांवचे लोक आसा ते उठपाचे ना तेंच्यांनी रोखडेच आमदारागेर हात घातलो तेका उखल्लो आनी ड्रॅग करून रोडीत तेका सुकयलेलो हे जावपाक जाय आसले सांगा बरे भशेन जावंक जाय आसले पूण हे जावना मागीर सगळे गांवचे लोकूय येयले तशेंच फूल गोंयचे लोक येयले आमदाराच्या सपोर्टान आमी उलयले आमी भायर बसले TCPच्या भायर बसले मागीर सगळ्याचे डिसिजन जालें की आमी ह्या क्रांती मैदानाचेर येवन हांगा आमचे फुडले कितें आसा ते करपाचें झाले आता हांव एकूच सरकाराक सांगूंक सोदता आमचो जो डिमांड आसा जो मेरेन फुलफील जायना हे जे सर्वे नंबर आसा ते स्क्रॅप जायना जो 39A सेक्शन तो स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी पाळेकार उगी रावचे ना सगळे जे हांगा गोंयकार येयला ते उगी रावचे ना रावतले
तेका लागून वेगवेगळे स्टेटमेंट येत आसा. हांव स्टेटमेंटाचेर उलयना आनी जातले ते डिफरंट स्टेटमेंट येत लागतले. तरी पूण हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, जे आमी डिमांड घातलेले आसा ते बेगीच्या बेगीन फुलफिल करपाक जाय. आणि जो मेरेन ते फुलफिल जायना तो मेरेन आम्ही सगळे पायेगावची सातेरी देवी, रवानाथ देव, बर्मदेव आम्ही ओगी बसना. आणि सगळे गोंयकार ते सुद्धा ओगी बसना. बसले आमचे आयज 500 पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. परत आमकां टेन्शना. आयज एक सर्वे नंबर येता कन्वर्जनाक, फाल्यां दुसरो येता. एक सर्वे नंबर येयलो काय आमकां 8 दीस 15 दीस म्हयनोभर तेच गुवान लावचें पडटा. हे आमकां जाय. दुसरे फावट दुसरो येता, सेम फॉलो जाता. ते आमकां जाय. तेकाच लागून हांव डिमांड करता, म्हाजो डिमांड, हांव एज एक सरपंच ऑफ सिरगांव विलेज पंचायत आणि एसटी बांधव, तसेच आमच्या सगळे गोंयकार बसलेले आसा एसटी बांधव, तसेच आमच्या बाकीचे भंडारी समाज आसा आणि बाकीच्या समाजाचे लोक, हांव तेंचे कडेन आव्हान करता, जो मेरेन हो आमचो मुवमेंट सक्सेसफुल जायना तो मेरेन आम्ही सगळे एकठांय रावया आणि एकूच झूज दिवया आणि एकूच नारो लावया. सोडचना रे सोडचना, सोडचना रे सोडचना, सोडचना रे सोडचना. आणि हांव ह्या क्रांती मैदानाचेर उबो राव आणि मुद्दम तुमकां सांगूंक सोदता. एक गोष्ट विसरलो, आमचे ऑपोजिशन लिडर्स आहा, वेगवेगळ्या पार्टीचे आसा, वेगवेगळे गांवचे जे एक्टिविस्ट आसा, वेगवेगळे गांवचे लोक आसा, तशेंच मेन हांव सांगूंक सोदता पाळे गांवचे आमचे भुरगे आसा. भुपेश सारको भुरगो, तुषार सारको भुरगो, श्याम, तशेंच आमच्या कडेन आमचे पंचवी खूब दीस जाल्या आमच्या कडेन काम करता. तसेच बाकीचे आमचे गावचे लोक, तसेच आमचो सांतंदेचो आमदार विरेश बोरकार, तेका सांगपाचे म्हाका काय सांगूंक जायना. तेणी खूब काम केल्लें आसा, खूब झटलेलो आसा. तेका हांव मनाक आजासून, तशेंच आमच्या सातेरी देवीच्या नांवान तेका हांव खूब आयुश्य मागता. सगळ्या लोकां कडेन मागता तेका मोठ्यान ताळ्यो जावच्यो. आणि सातेरी देवी कडेन हांव प्रार्थना करता, देवी सातेरी, आयज तुझे आमी भुरगे हांगा जमलेले आसा. आयज आमच्या गांवान, पाया गांवान सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, आयज देवीचो उत्सव आसा, आयज पालखी आसा. ह्या दिसा एक्चुअली आमी आमच्या गांवान आसूंक जाय आसलें, देवीच्या पांया कडेन आसपाक जाय आसलें. पूण आयज आमी खंय आसा? आयज आमचो गांव सोडून आयज आमकां हांगा पणजे येवचें पडलें. सातेरी देवी देवी तुजे कडेन मागता, आयज देवी आयज तुजो आयज उत्सव, आयज आमी
तुझा उत्साह असताना आज आम्ही या जाग्याचेर आसा. पूण देवी तुजे कडेन आमचे एकूच मागणें आसा. आम्ही या जाग्याचेर आसा पूण तू आमच्या मनान आसा, आमच्या काळजान आसा. हेच आमकां पुरो. तू आमच्या वांगडा सदांच आसतली ही आमकां खबर आसा. इतले सांगून देवी तुजे कडेन मागता, जो आमचो गांवचो प्रश्न आसा देवी तू बेगीच्या बेगीन सुटावो कर आणि या आमच्या संकटासून तू आमकां मुक्त कर. सातेरी माता की, सातेरी माता की, सातेरी माता की. माझ्या काळजान एकूच देवीचे एक स्तुती करची अशी दिसता म्हाका. तुम्ही वांगडा म्हणटले? एका जोरान, एका नेटान एकूच आवाज जावपाक जाय. जय जयकार, जय जयकार, सातेरी देवीचो जय जयकार. 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 जय जयकार, जय जयकार, धर्म्या देवाचो 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, सातेरी देवीचो 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, नवनाथाचा 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, चिमलकणीचा 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, तेरी देवीचा 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 जय जयकार. सातेरी देवीचा जय जयकार. सातेरी माता की
हांव तुमकां सगळ्यांक पांया पडटा आनी 2 कितें मागेली सांगता आनी म्हाजे पणजे गांवान महालक्ष्मी उलो मारता म्हाका साखरी उलो मारता श्री 3 दीस जाले आमी त्या कारणाक भोंवता आमचे मिटींग बस स्टँडार रावले आमी 3 दीस जाले तेन्ना पयर शुक्रार दिसा येयल्ले आमी शुक्रार एक दीस काल शेनवार जालो काल सकाळी आमचो लोक थोडो घरा गेलो थोडो हांव थंय रावली भुरगे बाग कितें करपाक खाण जेवण करपाक घरा गेली आनी आमी थोडोच लोक रावलो आमचो एमएलए येयलो आमच्या फुड्यान बसोन घेवन आपले उतरां उलोवंक लागलो उतरां उलयतना ते पुलीस येयले ताका कितें सांगून हांव तेजे वयले वटेन हांव बसलेलें आशिल्लें आमचो जल्मी बसलेलो आशिल्लो येयले आनी ताका तेणी हात घातलो जाल्यार तेणी ते सांगलें बाबा आपणाक हात घालू नाका हांव 2 उतरां तुमकां सांगता एमएलएन सांगलें 2 उतरां सांगता तरी आयकोन तरी आपलें आयकोन घेया म्हटल्या पासून तेजे कांयच तेणी वालोर केलो ना आनी तेजें आयकलें ना सपाटून ताका धरलो आनी उखललो आनी तिणें ताका इस्काजे कडेन हाडलो इस्काजेन तेगे तकली सकयलशी केली पांय वाटशे केले आनी ताका बरबर ओडून तिणें सकयल आनी तेज्या फाटल्यान म्हाजो पुशार गांवस हांव पुष्पावती गांवस म्हाजो घराचो चेडो तेच्या फाटल्यान ताका तिणें ओडून हाडलो हे करप करपाचें जाल्यार सांगा तुमी हे करप तेणी कितें सांगलें आनी तेणी आयकचें काय ना आयकचें पुलिसांनी मिनिस्टरान सांगलें एमएलए 7 आंध्र जाले एमएलए हांव जाणटे मनीस उलयता म्हाका उलोवंक काय कळना आमी शिकोवन आमी ब्रूत मनशां आमच्या गांवान आमच्या वांगडा तो दोंगराक लागून झगडटा आनी तेजेर हात केला आमी कशी पळयतली म्हाका तुमी सांगा आयज आमच्या गांवा पाळ्या गांवान आमच्यो कितल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो आमच्या गांवान काण्णां बिण्णां चुन्नां कणेरां जांभळां आंबे पणस काजू आमच्या माय मावान आमकां ते सांबाळून दवरलेले आनी ते आमी काडून खावन आमी मडगांव बाजार ही चिमोलकारां मडगांवच्या बाजारान घेवन वयताले बोंड्या सगळे घेवन कांडा चुन्नां आनी 4 पयशे एकठांय करून भुरगे बाळाक वतात तशीच आमी पाळयेकारां आनी हे आतां एमएलएन सगळे नाशाड करून उडयले आनी आमची भुरगीं बाळां काण्णां चुन्नां म्हणून आशेता एक काज पळोवंक आशेता एक निरो पिवपाक आशेता कितें करपाचें आमी आतां वचपाचें भुरगे बाळाक घेवन सांगा तुमी आमकां आतां तुमी आमकां सांगा एमएलएन सांगता आमी वयतली खंय आतां इल्लें आसा तेवून तुमी झाडां बेडां मारून काबार केली आनी आतां आमचे भुरगे बाळांक कितें खावपाचें घरां खातीर तुमी आमचे मोडूंक सोदता घरा कडेन मशीन हाडटा खोसून घालता भेणे रोयताले आमी हांव म्हाज्या हाती पांयान येदे मागे हांव मनीस काडपी येदे मागे कुदळ घेवन काडटा अजून पासून काडटा तर हे एमएलएक दिवचे पडना आनी ते भेणे रोवन तवशे रोवन चिबळा रोवन मोडटा सीएम तो एमएलए त्याका दिश्टी पडना चिमोलकारां घोसाळी तवशी पोळोळी रोवन बाबडी पोट भरताली तेंच्यांनी नाशाल करून उडयले तेंचे आनी आमच्या पांयान आमी भेणे रोवन पाळ्याक 1000 लोक आमी भेणे रोयता नाशाल करून उडयले कोणाक खावपाचें आमी आतां सांगा हे आतां शेवान आमी कोण तेच्या आज भायर खावपाचें कोणाक खावपाचें आमी कितें खावपाचें कशें पोट भरपाचें सांगा तेणी सांगचें शेवान येवन आनी त्या राड्याच्या चेड्यान येवन सांगचें आपूण येवन ओडून तुमी आतां कितें नुस्तें तें ओडून हाडटा तुमी ताका कितें म्हूण समान ओडून हाडलें आमकां तुमी झपाटून उडयलें काडून ऑपरेशन केलें मनीस हांव तेच्या फाटल्यान भोंवता कित्याक आमच्या पोटाक भूक लागला तेच्या पोटाक भूक लागून तो आमच्या सोपोटाक तो भोंवता आनी आयज काल तुमी ताका भरभरी ओडून हाडटा कितें म्हूण समजून आमी आसा ती कोण फुटान 4 बोर्डा पासून जावं पूण आमी मनशां दुकरां न्हू आमी अशी कितें ओडून हाडटा तुमी सांगलें बाबा आपूण 2 उतरां सांगता तुमकां आयकोन घे म्हणल्या पासून तिंच्यांनी आयकलें ना पूण म्हाका दोगांनी पुलिसांनी म्हाका कितें जालें तें हांव नाका तिणी म्हाका सकयल तिंका देव बरें करूं पुलिसांनी बायलां ती म्हाका व्हरून त्या हॉटेला खंय तरी दवरले आनी पिवंक बीन म्हाका जर तिंका देव बरें जावन मागता कित्याक म्हाका ताका पळयता कितें म्हाजो चेला चेडो आसा ताका पळयता म्हाका खडखड येयला आमकां आनी कोण ना सकाळ तिंचो आदार म्हाका तिंचो आदार म्हाजी सून म्हाजी दोगां नातरां आनी म्हाजो एक चेडो आसा तेवढे रावता आनी म्हाज्या पांयान सुनेला म्हाज्या दोगां नातरांक रावता कोणाचो आदार ना ते भेण्या रोवन हांव पोट भरता अजून बाजून सगळो लोक सांगतलो आनी हे आतां येवन आमचे काबार गेले कोणाक खावपाचें सांगता कितें आमकां
आमी कितें करपाचें कितें हांव म्हाजें सांगता कितें कशें आमी पोट भरतली आं हांव पुजा घेवन काम करता हांव पळय म्हाजें जेवन पळय कसलो तो अजून करता ना तुमी येवन पळयचे आनी म्हाजें उतर सोंपयता पूण मॅनेजर आज केलो तो म्हाका व्हडलें चड म्हाका वायट दिसलें आं आनी आतां आमकां तेणी शेफमान घेवन कितें करपाचें आनी कितें आतां आमकां उतर तेंचे वयल्यान त्या शिवाय आमी हांगसरले हालचे ना हालचे ना जय श्री गणेश जय देवी सातेरी आज 3 दीस जाले आमची जाणटी ऑपरेशन जाल्ली हांव एक प्रेग्नेंट बायल माझी माय फूल फॅमिली आमचो गांवचो आख्खो लोक रातच्यो रावन दीस काडलेले आसा टीसीपीन आतां म्हाका सांग सराक वयर सांगून झडझडी तुमी पावंड्या वयल्यान हितून हाडले तिचे मान तोकली आपटली हाल्या तेका कितें जालें कोण जबाबदार तुषार तेकाय तुमी धरून हाडलो आमचो जुल्मी हॉस्पिटल वालो काल येयला मेडिसिनाक लागून तो गेल्लो डायबिटी पेशंट डायबिटी लोक आसा दीस काडले रावन 80-90 वर्सांच्यो बायलो जाणट्यो अजय आलो तेकाय धरून तुमी झडझडीत काडले तेका दुखलून हाडून तुमी भायर काडले हाल्या तिंगा जाल्यार कोण जबाबदार हांव सीएमाक सराक विचारूंक सोदता आयज तुजी बाय तुजो बापूय तुजी आवय तुजी धूव अशी आसली आनी तुका वयर जावन हे करून हाडलो तूं कितें करतलो आसलो ओगी रावतलो ओगी आयज एक उदक बी अजून कांय काडूंक ना हाल्यार कितें जाल्लें कोण जबाबदार हिंका विश्वजीत हे तुका तू म्हणटा न्हू तुजे 45,000 लोक आसा आमकां तुज्या 70च्या लोकांक तेज्या विशीं कांयच ना तो आमची गोंयकारांची आनी तुमची झगडी लावंक सोदता आनी कांयच न्हू तो 45,000 लोकांक सांगता पळय न्हू तो फक्त झगडी लावंक शकता हांव म्हणटा तुका इतली कापस्ताद आसा तूं येवन दाखय हिंगा तोय बसून स्टेटमेंट दिनाका ही नवदुर्गाचे रूप आमकां गांवांत नवदुर्गाचे नांव दिल्लें आसा आमी नवदुर्गाची रूपां तुका आमी सांगता हे बारीक लोकांक तूं त्रास करता न्हू तूं येवन दाखय हिंगा पयलीं आमी शेतान काम केल्ली लोक ही आमची जाणटी म्हाजी माय अजून शेतान काम करता दोंगरार काम करता तिंचे हात बेश्टे ना जी काती पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंडटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा शेतान जे शेतान रोयता आसतना कुद्यो बीन अजून हातीन आसा तूं येवन दाखय पयलीं तुका बेंडटा तो पळय तूं चपली आसा तुका दाखयता कितें तें आमी दाखय हांव मागता आतां आमचे फातोर्डेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय हांकां की तेणी आपले मत व्यक्त करचे सांदांद्रेचो आमदार सांदांद्रेचो आमदार आमचो इश्ट विरेश बोरकाराक काल जे भशेन पुलिसेन मॅन हँडल केला ताजेर म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचो सरकार गोंयकारांक एक मेसेज दिवंक सोदता मेसेज अशी की एक निवडून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधीक जर आमी हे करूंक शकतात एक सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक अशा
राजधानीन सकाळी दिसा जवळ्याक जर आमी खापावंक शकतात जाल्यार लोकांचे आनी कोत खंय आहा ही मेसेज आनी हाजो धिक्कार करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो आहा. म्हज्या पक्षाचे आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे तसे बरे संबंध ना, आमचे संबंध तसे बरे ना. इतले आसून बसून गोंयांत लोकशाय म्हणटी उरूंक जाय. गोंयांत सगळे गोंय पेटिल्ले आहा. मिराबाग म्हणटा ते सावड्ड्या 400 कोटीचे स्कॅम चालू आहा. लोकांक नाका आशिल्लोच बंदारा बांदतात, थंय तोच इश्यू आहा. सगळो गांव पेटिल्लो आहा. पूण ते थंयच्या गांवच्या लोकांक एक मेसेज ते धाडूंक सोदतात की एक आमदाराक आमी हे करूंक शकता जाल्यार तुमच्यान कोत खंय आहा काय म्हणून. सगळे गोंय पेटला. 39A चेर इनफ इज इनफ म्हणटा ते सेम उलयतात आनी आमी हांगा तेच उलयतात. नविदाद काय ना. नविदाद फक्त सरकारान एक लोकप्रतिनिधीचेर हात घाला आनी लोकांक भिवपाक एक नवी टॅक्नीक हाडल्या की सालाजार गेलो, आता प्रमोद सावंत आयलो. विवा पुर्तुगाल बी काय ना तातूंत. सालाजार हेच करतालो, जो कोण फुडें सरतालो ताका मोंतेर धडायतालो आनी हेच ते फ्रीडम फायटर म्हणटा हाच्या वयल्यान तयार जाले. आज इश्यू असो आहा, आमची सॉलिडारिटी आहा की बाब विरेश बोरकाराक जे भशेन तांणी मॅन हँडल केला ताचेर ते पुलीस ऑफिसराचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आनी जर एक्शन जायना जाल्यार गोंय बंद उरलो. ना सस्पेन्शन म्हणटा ते पयलीं आसता आनी सस्पेन्शनाचेर इन्क्वायरी आसता, प्रोसेस आसा. पळय लोकांक जाय आमी निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी, आमकां कायदो इल्लो खबर आहा. सो आमकां कायद्याचे भान दवरून उलोवचें पडटा. एक इन्क्वायरी जावंक जाय, ताजे पयलीं ताका सस्पेंड करूंक जाय आनी मागीर ताका टर्मिनेट करूंक जाय. इन्क्वायरी जावन ताजे पयलीं केलें जाल्यार तो कोर्टान वचून पडतो येतलो. हाचे खातीर आमी ह्या लोकशाहीचे जी हत्या गोंयांत जाता ताच्या निशेधान आमी सॉलिडारिटी दिवपाक हांगा आयिल्ले आहा. हांव मातसो बेगीन इतल्या खातीर उलयलां कित्याक आमचो एक इश्ट महेश आंगलो म्हणून यंग भुरगो, ताच्या मेयराचो भाव तो मडगांवां हार्ट अटॅक येवन मेला, ताचें आज मरण आहा आतां. सो म्हाका थंय वचपाक जाय म्हणून हांव बेगीन उलयल्लो आहा. नाजाल्यार पळय आमी इन एक्शन इन स्पिरीट तुमचे बरोबर आसा. पुलिसाचेर एक्शन जावंक जाय. विरेशान डिसिजन फास्ट चालोवप काय कितें करप हें ताजेर हांव ताजेर उलोवंक सोदना. कित्याक हो सरकार म्हणटा इनसेन्सिटीव सरकार. तांणी जे भशेन ताका उखलून धरलो जाल्यार तो फाल्यां हाजेर भूक हडतालाचेर तो जर फाल्यां मेलो जाल्यार पसून ताका पडचें ना. सो ताजेर ताणें बरे भशेन विचार करचें. ताका जर कितें भितरल्यान इन्फॉर्मेशन आहा की हें केलें जाल्यार 39A ते फाटल्यान घेतलें म्हणून जाल्यार फुडें वचप, ना जाल्यार हांव ह्या सरकाराक मातसो पसून फाटीना. हो सरकार म्हणटलो एक आमदार कमी जालो जाल्यार बरें सुटलें म्हणून. ताजेर विचार करा. आज राग आसा म्हणून रागाच्या बांदान अशी डिसिजनां घेवची न्ही, पूण एकवटान आमी ह्या हो जो लोकशाहीचो हत्या जाल्या ह्या लोकशाहीच्या हत्येच्या विरोधात आमी उबे रावपाची गरज आहा. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस पसून विसरून आमी एक जावपाची गरज आहा. लोकशाही जिती उरपाक आनी गोंयांत गोंयकारांक जाय ते राज्य येवपाक आनी ताजे खातीर एकवट आमकां गरजेचो. तुमी दोन उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक एकदां परत देव बरें करूं म्हणटा. सराक लागून उतरात ना, वर्ड्स लेस म्हणटा पळय तशेंच अजयाक लागून तुषार श्याम बाबू आमचे जे सगळे आसा एक एकल्याक थँक्यू म्हणून गेले जाल्यार सगळो दीस वयतलो. सो ताका लागून सगळ्यांक एकदम थँक्यू म्हणटा. हो जो 39A आसा जो डेथ जावन येयल्लो आसा न्हू, जाका लागून आमचो सर आयज 3 दीस जाले आमी सगळीं सरा वांगडा आसा. सर आमकां लागून सपोर्टाक येयल्लो आसा. सगळीं एकठांय जावन हो जो 39A आमच्याच गांवांत न्हू पूर्ण गोंयभर जसो स्क्रॅप जाता पळय तसो तेजेर आवाज जावंक जाय. आणि सेकंडली सांगचें म्हटल्यार सराक जे भशेन काल 2nd फ्लोरारसून ड्रॅग करून हाडला पळय न्हू, दिस वॉज नॉट करेक्ट.
आणि आम्ही हे ऍक्सेप्ट करून घेवची ना. वी वॉन्ट एन अपॉलॉजी फॉर दिस. तशेंच हे जे माझो एक सादो सिंपल क्वेश्चन आसा, जे तुम्ही गोंय खाला पळय न्हू, जशे माणुसकी खाला रे असो हाडपाचो तेका उखलून, हा? आनी सपोज तेका कितें जाल्लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्लो? हा, तेच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्लो जो आयज आमकां लागून जगता. वी वॉन्ट एन मिनिस्टर लायक हिम. And we are in support of you, sir. So thank you very much for always being with us. I'm actually worthless to describe you. Thank you very much. श्री गणेश देवा, मागता तुझे कडेन हांव आज जोडून विनंती करूं. आयज आमचो देव मतदान. हांव जल्म्याची सून आमच्या जल्मी सांगता. आयज आमचे भुरगे आमीच मातशी व्हड आसा, भुरगे आमचे ल्हान आसा. सांगता तुमकां गजाल. काणकोण साकून भार काडीत वाटे वयल्यान तेन्ना फेरी नासल्यो. आमच्या जाणट्यांनी म्हाका सांगून दवरला, हांवूच जाणटे आसा. तेन्ना फेरी नासल्यो. भायर काडून आमच्या चौकार आंगणांत रावलेले सत्र्यो घेवन एक रात आमगेर रावलेले. आतां सगळे आमच्या घरान आसा. मागीर देवूळ आमकां सातेरीचे. पयलीं आमगेर सगळें जाता. कितें जातलें जाल्यार वाड्यार आमगेर पयलीं आमी दिवली घेवन थंय वयता पेटोवन सगळें कायदे करून. हे कायदे करचे खातीर देवान आमकां एक देव माणूस धाडलेलो. आयज तेज्यो शिमो खंय आसा शिरदोनच्यान ते पताक सगळ्याक. आमी पुनो येयली कितें येयले चोरू मारता रातचो, तो आमकां खबर ना, आमच्या जल्म्यांक खबर आहा. या त्या जल्म्यान आयज त्यो शिमो खंय खंय मारता ते दोंगर आमी ओगी बसलेली. आतां त्यो शिमाचेर तुमी पावले. आमकां आतां आमचे कायदे करूंक गावना देवाचे. सातेर आमची गांव माया. ते कायदे करूंक आमचे कार्य येयले म्हणटूंक जायना. आमी कितें करपाचें सांगा तुमी. आमी ते खंय करपाचें देवस्थान आमच्या दोंगराचेर करता तें. थंयसर पावले तुमी दोंगर कापून. आमी कितें करपाचें सांगा. मान पान देवचारांक कोणाक कितें कसो दिवपाचो सांगात तुमी. उलया. खरें उलयता काय खोट उलयता तें. हो न्याय कशें करपाचें सांगात. दुसरी गोश्ट शिरदोना पद ते बांबोळे सुद्दां आमकां लागलेले आसा. ते सगळे तुमी कापून उडयले आनी लास्ट तुमी देवाच्या जाग्यार पावले. ते सगळे वयता आमचे म्हातारेची खोमटी सगळें थंय आसा. ती सुद्दां तुमी पावले थंयसर सगलो लोक हजारभर भेंडे रोयताले. भुरगे आमचे कश्ट करताले स्वता आनी आतां विकताले आपणाच रस्त्याचेर बी पांयांतले भेंडे. आतां थंय सगळे तुमी कापून जागे नाशाडी केला त्या दोंगराचे. आमच्या भुरग्यांनी सर्विशन मेळना काय ना. कितें करपाचें तें सांगात तुमी. कसो संवसार करपाचो हो भुरग्यांनी आमच्या. फुडार आमच्या भुरग्यांचो कितें सांगा. गोंयभर जाप दिया म्हाका. फुडार आमच्या भुरग्यांचो कितें. आमी काडले कश्ट करून. आतां आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. सगळे बांबोळे तुमी त्या भुरग्यांक दवरले हाडून. आतां आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी सांग. गोंयकारांची सोडून आमच्या पांयांतल्या भुरग्यांनी कितें करपाचें. हो भुरगो पळय. हो भुरगो कितलो कोर्स करता
हो भुरगो पयला आसतलो तुमी रस्त्याचेर भेंडे विकता त्या जाग्या वयले त्या जाग्यार नाशाडी केले आयज आमी कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें नोकऱ्यो मेळना तांकां कितें करपाचें सांगात सगळे भायले बोलला बाबा हॉस्पिटलान तुमी सगळे भायले बोलला आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें गोंयकारांनी न्हू पायाकारांनी आमच्या आमदाराचे मनीस कितें करपाचें सांगा त्या चौकार आज देव माणूस कसो आमचो आमदार येयलो आमकां साथ दिवपाक देवान धाडलो तेका महादेवान धाडलो तेका म्हाका जाणान आमच्या आनी आमी सांगता ते तो आयकतालो आमचेर चलता जाणा तेका हांव मातशें भायर सरलेलें राती कडेन सगळीं रात आसले मातशें म्हाका गरज पडली म्हणून सकयल देंवलें हांव रातूय पळय राव सकयल देंवलें त्या पुलिसांक सांगलें कितें पळया बाबा हांव मल्लिकार्जून मनीस सातेरी माया गांव म्हाजी सोडात म्हाका भितर मातशें कसल्या सोडपाक ना पळय चुकतात तुमी सोडात म्हाका भितर चुकतात तुमी अशें म्हणून हांवें तांकां सांगलें म्हाकाच सोडा तांकां नाका सोडू म्हाकाच सोडा म्हाका तर सोडलेलें हांव आमच्या आमदाराक हात घालूंक दिवची नासलें पूण म्हाका तेंच्यांनी सोडूंक ना आमच्या आमदाराक हांव हात घालूंक दिवची नासलें तरी ताका खूब मारताले आसले आमचे बायलेन दुसरे धरले आतां उलयताले तेजे माय म्हातारे धरलो तेका सांबाळून कितले सकल तर पळय तेका आपटीत हाडटा तुमी ही तोकली तेजे पावण्याक आपटला मार बसला तेका खूब हो न्याय खंयचो सांगात तुमी म्हाका हो न्याय दिया आनी त्या चारूय पुलिसांक तुमी सस्पेंड उडया एकल्याक न्हू चारूय तेज्या पळय हातीक धरला हाडून हाडला तेका तुमी म्हाज्यान पळोवंक जायना जालें म्हाज्या पांया कडेन उडयला हाडून हो न्याय कसलो तो सांगात तुमी तेजेर हात घातलो दुसरो ह्या भुरग्याक ओडून हाडलो तेंच्यांनी दुसरो तुज्या तेका ओडून हाडलो फडफडटा बावडे म्हाका पळोवंक जायना जालें पयले येयल्ल्या सोबत रातभर काडले आमी थंयसर हो न्याय कसलो सरकारान दिला हो न्याय कसलो सरकार करूंक बसला सांग गोंय काबार करपाचें फाटल्यान मागीर जल्मी आमचो उबो आसलो हो न्याय करात तुमी आनी तांकां चारूय जाणां घेतल्यात न्हू चारूय जाणां सरपंच 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 सांगता आणि माईक पळय सरपंच माईक बरे भाशेन हांगा फादर आल्बन येयल्लो आसा फादरा कडेन रिक्वेस्ट करता तेणी फुडें येवचो बस ना बस फादर बस बस सगळ्या बसान उलय सर आमचे मानाचे
सभारांचे परिचय वेचून काढलेले हांगासर असलेले म्हजो नांव मान गिरीश आनी तुज्या वांगडा आमची जायती गाडी आशिल्ली हांगासर म्हजो आयला जाल्यार फकत गोंयकाराच्या नात्यान हांव हांगा आयला ह्या वेळार म्हाका कोणाच फादर म्हणून ह्या नात्यान आसा म्हणून जजमेंट करचो न्हू कित्याक म्हाका दिसता हांव पयलो फादर जावच्या आदी हांव पयलो गोंयकार आनी आमी जेन्ना गोंयकार म्हणटात तेन्ना आमी जाती कातीचे धर्माचे आनी हाचे कांय पडूंक ना फकत नृत्य पळयल्यात इश्यूज पळयल्यात आनी हाका लागून ह्या इश्यूआ लागो खातीर हांव आनी म्हजे बरोबर फादर विक्टरूय आयल्लो आहा थंयसर म्हणटच आमी चिंतले मीस जातच या म्हणून त्या खातीर आमी हांगासर हाजीर आसात आनी देखून आज एक वेगळेच तरेचे भावना जिवी जातात जेन्ना आमची गोंयची भूंय जेन्ना रडटा आनी हांव जायते फावटी बोवाट मारीत आयला आमचें गोंय खंय पावला आनी आमचें गोंय कितें तें आनी हो परिणाम दिश्टी पडटा जायते फावटी हांव सांगतालो आनी हांव म्हणटालो जेन्ना गोंय जरी तर जेन्ना रडटात तेन्ना आमच्या काळीज जरी तर रडना जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंयकाराचें काळीज ना आनी तपास जरी तर आमी जरी तर हांगासर गोंयची भूंय जेन्ना रडटा तेन्ना जेन्ना आमकांय जर तर काळजाक दूख जाता तेन्ना म्हाका दिसता आमचें खरें गोंयकारपण हांगासर दिश्टी पडटा जें कितें घडलां विशय हांव चडसो उलोवंक सोदिना कित्याक मनीसपण न्हू तें जे भाशेन आमच्या जायत्या जाणांनी सांगलां तेन्ना देर वर बेटर वेज टू रिजॉल्व द इश्यूज आनी करूंक जातालें तें पूण आज आमचे म्हाका दिसता हे दोशेर पावलेले आसा पीपल हॅव फॉरगॉटन यू नो दॅट दे आर चोजन टू सर्व दे थिंक दे आर चोजन टू रूल तांकां दिसता ते वेचून काडलात तांकां फकत राज चलोवप आनी आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन आज आमी जेजूच्या 3 टेम्पटेशनाचेर नियाळ केला आनी सेकंड टेम्पटेशन वॉज जेन्ना जेजू म्हणटा जरी तर तूं जर म्हाका पांयां पडशी जाल्यार हे सगळें आसा तें हांव तुका दितलो आज म्हाका दिसता हाच्या दोळ्या मुखार तसलेंच कितें दिश्टी पडलेलें आसा देखून दे वॉन्ट टू रूल वीथ डॉमिनन्स आनी देखून तांचे एरोगन्स पळय आज आसा न्हू म्हज्याला इतली शक्ती आसा म्हजो इतलें जातलें हांवच्यान इतलें हाडूं येता पूण आमचो गोंयचो लोक बाबडो पळय त्यातूंतलूच बुडलेलो आसा आनी रडटा त्या पासत हांव समजता आमचे दोळे उगडटले म्हणून हातूंतल्यान तरीच हांव समजता ती आमचे गोंयकार म्हणटात ते मातशे जागे जातले अशें आनी हे फुडले इलेक्शन येता तेन्ना दाखोवपाची गरज आसा हांगासर आयले आसले बसले आनी ताड्यो मार कितें तांकां तें घामंड आयला आसा तांकां दिसता तांकां हालयतलो कोण ना तांकां दिसता ते जाग्यार ते आसात न्हू ते मोरो पर्यंत दिसता तांकां तांचे कोदेल्यो ते सारके फेविकॉलान चिटकून लागलेले आसात म्हणटच आमी म्हाका दिसता दाखोवपाक जाय की ते हालोवंक शकतात म्हणून आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यान इल्लेशें आमची गोंयकाराची शक्ती आनी गोंयकाराचें बोड जाती काती भायर धर्मा हातूंत भायर दिश्टी पडपाक जाय त्या पासत म्हजो सगळो भूंय खातीर तातूंत सहकार आसा मागता की हो प्रश्न सुटावो जावचो असो म्हणून आनी आमी आसात आमची भावना तुमचे बरोबर आसात आमची भावना तुमच्या जमनी कडेन आसात जाणी तुमी पोट बोल्ला भेंडे रोवन हांव बांबोली होली क्रॉस श्रायनान थंयसर आसलेलो 5 वर्सां आनी थंयसर हांवें पळयलां आमचो लोक कसो माती रोवन भेंडे रोवन आमी पोटां भरतात ते आयकलां न्हू पूण हेका समजोवचें ना कित्याक तांचे मेजार येता तेका म्हाका दिसता तांकां उपकार पासून आहा जाल्यार हांव नाका म्हाका हे जमनींतले नेता तेच ना कितें ताचे विशीं तांचें मन कितें जावं नाका पूण मुखार व्हरोया कितें बरें आसा तें गोंयचे खातीर करुया गोंय राखुया प्लीज लेट अस प्रोटेक्ट आवर गोंय मातशें आतां कितले येयले बरेपण सांबाळुया आनी आमी सगळे सांगातान वावरुया थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बघता आता आमच्या आलजोनीचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस सर हांच्यानी काल सकाळी हांवें विरेश बोरकाराक कॉल केल्लो आनी कित्याक प्रसत म्हाका खबर नाशिल्ली हें कितें घडटालें म्हणून आनी तेणें कॉल घेयलो ना मागीर हांवें पळयला व्हिडियोचेर कितें चलता म्हाका रोखडें कळ्ळें हें चलत तें सामकें न्ही म्हणून
हांव विरेश बोरकारा आमी इलेक्शन झगडचनी पयलीं हांव ताका कितले वर्सां वळखता. बरो भुरगो म्हूण तो म्हजो फ्रेंड आशिल्लो आनी बरो भुरगो म्हूण हांव ताका सदां सपोर्ट करतालो. काल कितें जालें तें एक सर्टिफिकेट म्हूण हांव मनान दवरूं जाय. एक आमदारान कसली चूक आशिल्ली तेजी, तो लोकां पासत झगडपाक गेलो. तेगे पर्सनल डेव्हलपमेंट कांय नाशिल्लें थिंगा. तुमी तेज वांगडा गेल्ले थिंगा. तेका ऑर्डर नाशिल्ली भायर म्हूण पुलिसीन तेका धरून जोरूय मारलो आनी ते स्टेरकेसाचेर, बेश्टे जमनीचेर न्ही, स्टेरकेसाचेर. होय, आयज आयक हांव सांगता. हांव कितें म्हणटा तें तुका आनी म्हाका जालो जाल्यार तूं जाणा आमकां कितें आमगे आडाम सगळें म्हणपाचें. तो घोटाळो देखून तेका कांय जालें ना आनी भितरल्यान मागीर चोया कितें जालें तें म्हूण आमकां इतलें दुखलें ते हांव चिंतलो हांव येता तेका सपोर्ट दिवपाक. कित्याक आयज आमदाराक एश कोन्न करतात जाल्यार बारीक बारीक मनशां तुमी जाणा कितें करतात ते गांवांत. आयज आमी पळयतात की आमकां डेव्हलपमेंट म्हूण येता म्हूण आमी गांवकार आहात ते गोंयकार आमगे घर आहात कितले वर्साचे आमकां उदो ना. तांकां 24/7 उदो मेळटा. हे भायले येतात आनी आम शिकयतात कितको गोंय चलोवपाक. आमगे भाटां खातात आनी आमकां भायर काडटात. देखून आमचे आतां हे पुलिसीन कितें केलें तें हांवें काल म्हूण सांगला पासून हांवें व्हिडिओ सामके पळयले ना. पूण खंयचो पुलीस कॉन्स्टेबल ऑफिसर कोणू आहा जाल्यार थिंगा तेका सोंपतो आमगे एक डिमांड आसतलो पयलो सस्पेंड कर म्हूण तेका. कायद्यांनी एक्शन घेवपाचें, फुडें घेवपाचें. कित्याक सस्पेन्शन कित्याक नाल्यार त्या पोझिशन आहा जाल्यार ते इन्फ्लुअन्स करतले, डॉक्युमेंट चेंज करतले. देखून सस्पेन्शन पयलीं गरजेची. असेंब्ली समन जाल्यार आनी तूं जाणा 6 तारखेर आमची असेंब्ली सेशन आसा आमी त्या पासून थिंगा काडले म्हूण असेंब्ली सेशन काडलें तेन्ना कायद्यांनी स्पिकराचें परमिशन घेवन करपाचें. केलें ना तें. हे आतां आमी म्हणटात पुर्तुगेजाचे लेगसी काबार करपाचें म्हूण कितें चलता आयज गोंयांत. आज येता ते गोंय काबार करूंक सोदतात. आमगे लोकांक भंय घालून चेपूंक सोदतात. आमी सगळे गोंयकार म्हूण उठपा जाय, रस्त्यार येवपा जाय आनी दाखोवपा जाय की आमचे एकवट आतां आमी सांबाळटले आनी झगडटले म्हूण. सगळे तुमी एकठांय रावप, गोंय साल्वार जातलें. आनी हांव विरेश बाबा बरोबर सद्दां आसतलो. कसलो आदार लागतो तेका जाय तो हांव तेज वांगडा फकत कोर्टान न्ही भायर पासून कितें जाय जाल्यार हांव सद्दां तेज वांगडा आसतलो. आनी तेच पासत आनी तेच पासत तेगे कितें आहा तें मनान आमी पासून आमच्या मनान घालून लोकांक एकवट धरून आमी फुडें या, गोंय साल्वार करया. देव बरें करूं. सातेरी देवीक नमन करून, श्री गणेशाक वंदन करून, तशेंच माझ्या रवळनाथ बर्म्याक नमन करून हांव तुका 2 उतरां सांगता. म्हणजे हांव आमचो स्टॅग आसा त्या दिसा हांव नासलोलो. हांव वखद हाडून गेल्लो दुसऱ्या गांवांत, महाराष्ट्राक गेल्लो. हांव तो काल येयलो तो संतोष हांव हेका जॉयन जालो स्टॅगाक. म्हणटकीच तेन्ना पळय जाल्यार तो आमचो MLA उलयतालो आमी तेज्या वांगडा बसलेले सगळे उलोवन तितक्यान एकटो येयलो आनी म्हणून लागलो तुमकां भायर वचपाची ऑर्डर आसा. सरान विचारलें कितें ऑर्डर आसा जाल्यार ते आमकां दाखय. तो दाखयनालो. तो कोण तो व्हडलो इन्स्पेक्टर येयलो आनी ताका धरलो आनी उखलिलो आनी व्हरोंक लागले. तेज्या फाटल्यान हांवूय गेलो, तो तुषार गेलो, तो आमचो अजय गेलो, सगळे आमी सगळे गेले. तितक्यान ताका वडीत व्हरता. तसोच अजयाक उडलो, तसोच आमच्या तुषाराक उडलो, तसोच हांव तेज्या फाटल्यान वयतालो. तितल्यान म्हाज्या गळ्याक घातलो हात आनी म्हाका उडयलो आनी उडयत हाडलो तेंकां. आनी इतकें जाल्या उपरांत आमी हांगा सकयल येयले.
सकयल येयल्या उपरांत मागीर आमी त्या पुलिसांक विचारूंक लागले. हे विचारताले आमचे तुमी अशें कशें केलें अशें कशें केलें, पूण ते सगळे ओग्गी रावले. ते जाले आमी हांगा येयले. आतां आमी येयले, हो तुमच्या सगळ्या लोकांचो आख्ख्या गोंयकारांचो हो एकवट पळोवन म्हाका एकदम बरें दिसलें. आनी असोच तुमी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट दिवचो आनी आमचे कठीणाय येय झोन आसा तो तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमकां सपोर्ट दिवन बरे भाशेन तो आमचो स्टेप करचो. आनी इतकें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. राव 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 कीळ भायर उडया. सो मागया आमी सोगती एकठांय रावया. आयज जे आमचे विरेश बाबाक जावा ते आनीक एक धोळोंक जावचें ना म्हूण MLA ना म्हूण खंयच्याच गोंयकाराक. आनी जरी तर आमी एकठांय जावन ही व्हडली कीळ BJP आज भायर उडयना जाल्यार ही कीळ आमकां रावन आमकां भायर उडोवची. शॉर्ट टायम ना पार्टीचे चिंबर एज्युकेशन दाखयल्या लोकांचो एकवट जावन कितें करपाक जाता ते. सो लोकांचो एकवटान रावया. 39A स्क्रॅप करुया आनी ही कीळ लागल्या ती आमी काबार करुया. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरो दीस हांव दिता. मोगाळ गोंयकारांचो हे म्हणटा आमदार आमगे सदांचे आज बरें दिसता सगळ्या गोंयकारांचो. बाबणी तो थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता जेन्ना ZPची इलेक्शन जाल्ली हांव थोडो पोटतिडकेन उलयल्लो
कोळे कोळेन व्हिडिओ चोयल्लो आसलो पत्रिकेन उलयल्लो आनी तेन्ना कितें उलयल्लें हांवें उलयल्लें की गोंयकार आनी सगळे गोंयच्यो पार्ट्यो एक जावपा जाय म्हूण सांगलोलें की ना थोड्या जाणां ते मुळे पचल नासतले आनीक हांव सांगता हे एश कोन्न हे जावपाचें आतां न्हय हे जायत जातलें जे ते टायम गोंयकार तरी एकठांय जायनाय ह्यो सगळ्यो पार्टी तरी एकठांय जायनाय बीजेपी सरकारा भायर उडोवपाक असले आमदार येयले गेले आनी हालीं इतले होणालोय गेले कोणा पण वचपना हांव मागोता तुमकडे चड उलयना होच मागता मोगळ बाबडीन आज गोंय थोडे वलो आज गोंय थोडे वलो आमगे आज्यांनी पंजांनी हे जोडे आमगे जल्मी वेळी पेपण हांवें बुधवंत हांवें हांव केपें मतदारसंघांत येता ऑलमोस्ट 35% एसटी भाव आहाय आमगेले हे दोंगर शेतां बाटां हे तेम सगळे राखून दवरली आज ही काबार जायताय आज तेंकां थोडे निर्वल गेले फॉरेस्टो येता ऑफिसर तेंगे निर्वल काड म्हणटाय तेंगे भेंडे बिंडे आहाय ते त्योच काड म्हणटाय हे झुमीन हे तेम राखलेल्यो ह्यो आज ह्यो काबार जायताय आज तरी समज आमी एकठांय जायनाय गोंय तरी सांबाळनाय जाल्यार आमी काबार जातले आतां हांव सांगता हे आमगेलो तो पयलो केपेंचो पयलो आमदार आशिल्लो तेणे ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पयली काबार केली अंडर 16(2) समथींग 16B आज म्हाका दिसता हे आमी चिंतपाक चड गरज आहा पयर खूंय कला अकॅडमी तो चेअरमॅन जाला थिंगा ऑफिशियल हे कितें जजमेंट चेंज करपाक सोऱ्या बोटल्यान 50,000 दिलो हेच म्हूण न्यूज येयला सारकें की ना रे अरे तुमी हे गोंयकार समज तरी हे कला अकॅडमी आमगेले मेन हे आनी समज तरी हेसली तरी समज सोऱ्या बोटले दिन तरी तुमी समज तरी गोंय सोर कटे उर्रा कटे माड कटे बरें आहा बट हेंक तर समज जजालोय तरी सोऱ्या बोटल्यान 50,000 दिन तरी तुमी जजमेंट समज तरी काबार करपाक सोदताय म्हणजे आनी होल कितें आनी थंय आहा कितें म्हाका दिसता आज चड टायम ना एक 7 म्हयन्या इलेक्शनतली आतां म्युनिसिपल इलेक्शनतली आमकां सगळ्यांक दिसता गोंय सांबाळपाक जाय म्हूण बट इलेक्शना टायमार म्हणजे केप्या 5,000 दिले मताक बट केपकार हुशार म्हूण आमकां दाखोवन दिले आमी निवडून हाडले आज आमी बसोन फायदो ना आमी समज तरी बसोन प्रोटेस्ट करतले आमदारा म्हणटा खबर सोडीत गेले आमी आमकां बाबी रेशात केलें तें करपा न्हू कोणाकूय बट आमदारांक केलें तें बोल्ड नो प्रॉब्लम आमी सुस्पा रेडी आहाय बट लोकांक सांगता तुम तरी समज एकठांय जायनाय गोंयकार पण तरी तुमकां सांबाळपाक जायना जाल्यार मायसून बसोन कांय फायदो ना कितली प्रोटेस्ट केली कितली हाल आमकां देवाच्या धर्माच्या जात कातीचेर आमी डिवायड करताय आनी आमी डिवायड जाताय आमगे एक पाद्री आहलोलो की तो सांगतालो कितें केलां म्हणटा तो देवान केलां म्हूण सांगताय म्हूण तुम्ही पोट उंती घाल्यान दिताय आनी चोय देव तुगे पोट भोतकाय म्हूण चोय म्हणटा तो कितें जाल्यार मागीर देवाचें घाताय अरे सगळें देवा तुमकां जायना काय देव धर म्हणटा सगळो आमी केला आमकां तरी समज तरी एकठांय रावपाक आमची इच्छा ना आमचे मदें डिव्हिजन करपाक जरी तुमकां समज तरी इच्छा आहा डिव्हिजन करपाचें जाल्यार हेजे मुखार आनी गोंय सांबाळपाक जावपाना आमकां हे आमी निवडून हाडले आमी मंत्री केल्ले आमदार केल्ले हेच कायदे चेंज कोताय समज कायदे चेंज कोताय त्या मनशा जर तुमी निवडून हाडाय जाल्यार कांयच चेंज जातलें कशें समज तरी तुमी मत मातासून चिंतून तरी मत मानाय जाल्यार मागीर अर्थ कितें हे कोण फायद कितें आमी कांय कोण फायद ना हांव तुमकां सांगता हांव लास्ट तुमकां एक मागणी करता हात जोडून मागणी करता आमचें मत एकवट सांबाळाय एकवटान आमी रावया एकवटान आल्यार गोंय सांबाळटा इतलीं वर्सां म्हाका दिसता हे सामान दवरलें इतलीं वर्सां गोंयकारांनी सामान दवरलें आज्यांनी पंजान सामान दवरलें 60 वर्सांनी सांबाळलें 10-15 वर्सांनी आमी काबार करून उडयले ते हुशार आहे सगळे काबार करपाक बट आता हुशार जावया जन इलेक्शन येतली जन आमकां आमचे बारा मनीस रावतले गोंयकार म्हूण रावतले आमदार म्हणटा सोड पाद्री न्ही आतां जाला पाद्री मागीर पयलो तो गोंयकार म्हूण हांवूय म्हणटा आमदार आतां गोंयकार पयलो आमदार आतां समज गोंयकार ह्या नात्यान तरी आमी एकठांय जायनाय कांय फायदो ना हात जोडून मागता असली प्रोटेस्ट करयाच हे थोडे गोंयकारा वगत करपाचें करयाच बट जेन्ना इलेक्शन येतली मातशें सगळे एकठांय राय सादूर राय बर सरकाराक बर मनशां निवडून हाडे देव बरें करूं सगळे आमचे गोंयकार भाव जय हिंगा आपलो तेको विरेश बोरकराक सपोर्ट करपाक येयल्यात त्या खातीर
हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आता 12:15 वरां जाल्या. 12:15 in the noon. 12:15 12 exact 24 hours जावन गेले जेन्ना आमचे MLA ह्या पुलिसान मॅन हँडल करून TCPच्या ऑफिसांतल्यान तेका ओडून तेका भायर सकला उडयलो. 24 hours. त्या टायमार जेन्ना इन्सिडंट घडले हांव आमचे MLAचे असेंब्लीचे कामां करतालो आनी पयले मनशान म्हाका फोन केलो. तो आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब. तेणें विचारले लिस्यो विरेशाक कितें जाला, विरेश कसो. म्हाका ते तर कांय खबर नासलें कितें चलतालें तें, कित्याक हांव असेंब्लीच्या हितून सारको बिजी आसलो. आनी एक व्हिडिओ येयलो तेका ते ओडून तेका तेजी तकली मान सगळें धाडावन तेका ओडून तेका व्हरतात. दुसरे मनशाचो फोन म्हाका येयलो. नेक्स्ट फोन येयलो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलामो. आनी तेणें सांगलें आपूण विरेशाक मेळपाक सोदता, हांव तेजी सपोर्टाक येता. आनी येयलो तो. रोखडेच वेन्झीन मेसेज केली, क्रुजाक हांवें मेसेज केली. हें हांव कित्याक म्हणटा, हें हांव कित्याक सांगता. लोकांक दिसता की आमचे ओपोजिशना मध्ये एकवट ना म्हूण. पूण आयज हांव सांगूंक सोदतां हे जे आमचे ओपोजिशन आहा, 7 ओपोजिशन आहा, ते सगळ्या एवरी टायम कम्युनिकेट करता. हेंची युनिटी आसा. पूण थोडे जाण हे युनिटी तांकां दिसती पडना, तांकां ही युनिटी जालेली नाका. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो आमी एक लेटर ड्राफ्ट केले, एक मेमोरंडम ड्राफ्ट केले स्पिकराक. तशेंच आमी मेल धाडलेले CMाक, आमी मेल धाडलेले गव्हर्नराक, आमी मेल केल्ले टू द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस रिगार्डिंग दीस इन्सिडंट. आनी आमी एक अल्टिमेटम दिल्लो. हे जे गोंयांत चलता गुंडाराज, पुलीस ब्रुटॅलिटी जे आमी म्हणटा, हे जर तर बंद जायना आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आसले तांकां जर तर सस्पेंड करना आनी जी सस्पेन्शन ऑर्डर येयना, देन दीस मुवमेंट वील इंटेन्सिफाय. आमी ह्या गव्हर्मेंटाक आनी प्रमोद सावंताक आनी 2 वरांचो टायम दिता. ह्या 2 वरान जरी तर जे कोण पुलीस ऑफिसर आसले इन्वॉल्व हे मॅन हँडलिंग आनी पुलीस ब्रुटॅलिटी दाखोवपाक, जरी तर 2 वरान हे सस्पेन्शन ऑर्डर तुमी काडना, जे कोण ऑफिसर आसले, जे पुलीस कॉन्स्टेबल आसले, PI आसले, हे आनी वाडटले. सेकंड आमचो डिमांड आसलो that 39A, the TCP minister, has to revoke all the TCP conversions of Sant Andre constituency. आणि तेकाय आमी 2 वरांचो टायम दिता. हे जे 2 वरान जर तर जायना, फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन विल बी इवन मोर इंटेन्स. गोवा काँग्रेस प्रेसिडेंट मोहित बाग पटकर यांच्या लागीं कितें आपलें मत व्यक्त करचें.
काल ज्या पद्धतीन या प्रमोद सावंताच्या सरकारान एक लोकप्रतिनिधी, एक इलेक्टेड MLA ज्या पद्धतीन तांणी काल मॅन हँडल केलो, पायऱ्या वयल्यान अक्षरशः घुसटून हाडलो, वी कंडेम दीस. आम्ही हाजेर निषेध करता. आज बाब बिरेश बोरकाराक ज्या पद्धतीन काल मॅन हँडल केलो, आम्ही ताका हांगा तेको दिवपाक आयल्या. आमची आजी एक उलयली, एक भयण उलयली की जो TCP मंत्री आसा ताणें एक काल स्टेटमेंट केलो. ताणें सांगले की 70च्यान आपूण 45,000 लोक हाडटा म्हणटा तो. गोंयांत आमी गोंयकार 15 लाख आसा, 15 लाख. 45,000 म्हणल्यार फक्त 3%. जर तर सगळे गोंयकार जर तर एक झाले जाल्यार 97% या विश्वजीत राण्याक फेस करचे पडटले. 97%. तू गोंयकारा कडेन घेवू नाका. काल आमी आनी एक स्टेटमेंट पळयलो. प्रमोद सावंतान सांगले की आमी दोगांय एक, वी आर वन. या दोघांनी मिळून गोंय लुटला आणि गोंय विकला. ही सगळी अमेंडमेंटां हे हाडटात कित्याक हांकां भाटां बेसां आमची विकपाक जाय. याद करात 2012 मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें सरकार येतकीच 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून. आज 14 वर्सां जालीं रिजनल प्लॅनूच येना. कित्याक हांकां जागे विकपाक जाय. आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतलो वाडला. एक आमचो युवा भाव हांगा उलयलो, आजी उलयली की आज अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. आज आमच्या युवकांक हांगा जॉब ना. हे सरकार फक्त गोंय जुगाराचो अड्डो आणि सोऱ्याच्यो भट्टी घालपाक सोदता. फक्त गोंयांत तुम्ही आज पळयात कितें प्रमोट करताय. फक्त सोरो आणि जुगार. कसिनो हाडा आणि सोऱ्याच्यो भट्टी घाला. हाज्या बियॉन्ड तांकां कांयच समजना. कित्याक हांगा फक्त जागे विकून विकून फक्त पयशे करपाक जाय. आज ह्या 39A स्क्रॅप करपाचो जो आमचो मुवमेंट जाला, म्हाका दिसता फक्त सांत आंध्रेनी पूण पुराय गोंयभर ज्या पद्धतीन ह्या सरकारान जे जागे कन्वर्ट केल्या, म्हाका दिसता सगळे गोंयकार उठपाक जाय. आमी सदांच गोंयकारा बरोबर रावतले. देव बरें करूं. मागता आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाबा लंगा हांचे लागीं त्यांनी आपले मत व्यक्त करचे. म्हज्या मोगाळ गोंयकार भावनो भयणीनो आपुरबायच्या भुरग्यांनो खूब दूख जाता. आयच्या दिसाक जेन्ना एक संडेचो दीस आनी ह्या संडेच्या दिसाक एक दीस आमकां मेळटा, गोंयकारांक मेळटा बरे भाशेन आमच्या फॅमिलीक घेवन, आमच्या लागिल्ल्या शेजारी सोयऱ्याक घेवन बरे भाशेन घरांत हो बरो दीस. संडेच्या दिसाक गोंयकार अशें म्हणटा गोंयकार सुसेगाद म्हणून. पूण आज भावनो भयणीनो दूख जाता कित्याक एज एन आमदार म्हणून जेन्ना आमी इलेक्टेड मनीस, आमदार म्हणून जेन्ना लोकांन आमकां विधानसभेन धाडलेले आसा, आमदार म्हणून जेन्ना आमचे संविधानान आमकां हक दिलेलो आसा लोकांले प्रश्न मांडपाक आनीक प्रोटेस्ट करपाक, हे आमचे पुर्वजांनी आमकां हो अधिकार दिलेलो आसा. पूण आज जोरी तर बारीकशे गोंयांत ही हुकुमशाही, ही दादागिरीचे राज, हे राज
जे रावण राज जे गोंयांत चल्लेले आसा आनी जे रावण राज जावं दोतोर प्रमोद सावंत हे दुसरे मिनिस्टर हे कॅबिनेट मिनिस्टर ज्या पद्दतीन गोंयांत लुटता ज्या पद्दतीन गोंय हे सेल केलेले आसा उत्तर गोंय दक्षिण गोंय वयता थिंगा लँडाचो सेल केलेलो आसा भावनो भयणीनो 2012 जेन्ना बीजेपी पक्ष एक परिवर्तन गोंयांत करतलो म्हणून मुखार सरलेलो जायते गोंयकारांनी तांकां तेंको दिलेलो की कितें बरें करतले म्हणून भुरग्यां पासत बरी नोकऱ्यो मेळटले म्हणून पूण जेन्ना हे शासन मुखार गेले आनी ज्या वेळार सुरवातेक हे लँड चेंज ऑफ लँड झोन करपाचो प्रयत्न ह्याच बीजेपी सरकारान केले आनी चेंज ऑफ झोन करून हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा हे टीसीपीचे खातें फक्त केस टू सुटकेस करपाचो प्रयत्न चालू जालो गोंयकारान पयलें चिंतपाक जाय सुरवात ह्या बीजेपी सरकारान केली आनी जेन्ना सुरवात केली त्या वेळार दुसरे सेक्शन हाडले 17(2) 39A जेन्ना ही बिलां विधानसभेन हाडली त्या वेळार आमी झुजले बेन्झीक उबान पासून वयलो विरेशी आशिल्लो सगळे आमी आशिल्ले आज तुमकां हांव कित्याक सांगपाक सोदता भावनो भयणीनो दुबाव ना की आमी चुकताय बाब एल्टन उलयला ते सारखे आमचे मध्ये एक वोट सारको ना आमी सदांच प्रयास केलेलो आसा की आमी 7 आमदार आमचे जोरी तर कितें पातकां आहाय जाल्यार हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आमचे मध्ये जोरी तर कोणूय मनशाक एक वोट जालोलो नाका कित्याक नाका असो प्रश्न निर्माण जाता गोंयकार जोरी तर एकठांय जाले जाल्यार ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक टायम लागचो ना आज जेन्ना विरेशाचेर हात घातलो हो प्रत्येक गोंयकाराचेर हात घातलेलो आसा प्रत्येक तुमच्या भुरग्याचेर हात घातलेलो आसा इतली दादागिरी वाडलेली आसा पोटां वाडलेली आसा कितले खाता रे बाबा पोटां वाडलेली आसा आतां हुकुमशाही करपाक मुखार सरलेले आसा हांव बाब विरेशाक जेन्ना पयलोच तो आमदार जालो त्या वेळार आमचे मध्ये एक नाते जाले कित्याक म्हाका खात्रीन सांगपाक जाय हांव सदांच म्हणटा की विरेशा मध्ये एक बरे गुण आसा गोंयकाराचे बारीक इश्यू फेस करपाक आनी जेन्ना मुखार सरताले आमी तेंका दिताले पूण आज भावनो भयणीनो हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे मनीस आमचे मध्ये फूट घालपाक आमचे मध्ये झूज पेडोवपाक आमचे मध्ये आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां बंद करपाक धमक्यो दिता ह्यो धमक्यो आमी कितें कांकणां घालूंक ना हिंगा ह्या प्रमोद सावंत आनी तेच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता आमी गोंयकार पयले आज जी क्रांती ह्या आझाद मैदानाचेर जी पेटलेली आसा म्हाका दिसता थोडे उलयलेले आहाय विदेशान ते बंद करपाक जाय म्हणटा तेगेलें डिसिजन पूण म्हाका दिसता की आमी मायज मास हंगर स्ट्रायक ह्या जाग्यार जावपाक जाय ह्या सरकाराक फक्त हे प्रोटेस्टाचेर पडटा ह्या सरकाराक असेंब्ली जायना असेंब्ली हिंगा जावपाक जाय दोतोर प्रमोद सावंत हांगा ह्या मंत्र्याक हांव सांगपाक सोदता स्पिकराक हांव सांगपाक सोदता हिंगा ये सेशन हे लोकांले लोक आहा हिंगा आनी मायज येतलो आमी लोकां मध्ये फूट घालपाक हिंगा येवंक ना आमकां जाय गोंय सांबाळलेले ज्या पद्दतीन आज हो सरकार लुटता ज्या पद्दतीन भुरग्याचे जे हाल गेलेले आसा
अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर, रेप आणि जे हे पुलिसाचे खाती घालून जे हे पुलीस आज पपेट झाले, पपेट या पपेट आलेल्या पुलिसांक हांव सांगपाक सोदता कित्याक जब जब ये सरकार और सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है या पुलिसांक हांव सांगपाक सोदता या जाग्यार हांव सांगपाक सोदता हे लोकांनी जे कॉल दिलेले आसा आज प्रत्येक एक पुलिस स्टेशनात असले आंदोलन जावपाक जाय, जेल बरो आंदोलन सगळ्यांनी जेलीत वचपाक जाय. सगळ्यांनी आम्ही जेन्ना आज गोंयकार म्हणून नॉट एज आमदार Viresh has stood by the people of Goa. I salute his courage. It is not easy. It is not easy. But he has stood by his principles. आमकां दिसता आमचे मध्ये थोडेशे जेजूचो घाट जुदास घेतलो म्हणून ताका खबर आशिल्ले. आमकांय खबर आहा कोण जुदास ते. तेमी बोक्षिणेच्या मागचे कुमसारजाचे गोंय एक करपाक झुजचे, गोंय एक जावपाक जाय, गोवा मोठाय ते जावपाक जाय. आमचे डिफरन्सीस जरी तर आहा म्हाका खबर आसा की कालच्या दिसाक जेन्ना विरेसाची आवय जेन्ना तेणे एक अपील केलें आणि ज्या पद्धतीन विरेशाक स्टेप्सांतल्यान देंवन हाडलो दीस रिक्वायर्स इमिजिएट सस्पेन्शन. हितून म्हाका दिसता जे ह्या पुलीस लोकांक हांव सांगपाक सोदता आनी खास करून होम मिनिस्टरान ही दादागिरी ही हुकुमशाही 27 हुणे लोक हिंगा क्रांती करून तुमकां दाखयतले. हांव मागणी कोता एज इलेक्टेड मेंबर्स अदरवायज वी विल फेल. कालच्या दिसाक बीजेपीचो युवा मोर्चा या पद्धतीन काँग्रेस हाऊसाचे तेमी गेले आणि आक्रमण केलो. तपासता घालली जाल्यार ह्या सायडीला नसोंक जाय आशिल्ले. आज इशू डायवर्ट करपाक हे प्रयत्न करतले. हांव नो बडीनो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आमचो रायट प्रोटेस्ट करपाक आणि आज जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करता इतले संख्येन लोक येयलेलो आसा. एक एसटी भाव जावं ओबीसी भाव जावं सगळे आमी आमचेंय कर्तव्य जाता हिंगा येवपाक. आणि जे हांवें सांगलां मुखारूय पुलीस स्टेशन आहा लोक इतलो आहा सगळे जरी तर हे आमगेले डिमांड जे 39A स्क्रॅप करपाचे 17(2) स्क्रॅप करपाचे बाब विरेशाक जे पुलीस पियान जे मॅन हँडल केला सस्पेंड करपाचे ना जाल्यार सगळ्यांनी तुम्ही तुमगेले शेजारी सोयऱ्याक सांगचे गोंयभर जेल आंदोलन एक जेलीत वचून लेट अस ऑल गेट अरेस्टेड बिकॉज ही दादागिरी बंद करतले जाल्यार ह्या सरकाराक फक्त ही भाषा समजता. ह्या सरकाराक दुसरी भाषा ना. तेंकडे हे घातकी पातकी मनीस 33 मनीस जे पडे आहाय जे सपोर्ट करताय सरकाराक तेंकडे हांव मागता तुमचे काने अरे बाबा दोड पुसपाचो प्रयत्न करिनाका. आज हो एक सिरियस इश्यू. ही हॅज सेड दॅट ही वूड फास्ट अनटू डेथ. दिस इज नॉट when an elected representative has to do it, you can understand. And तुमचो जरी तो आधार मेळटलो जाल्यार आमी सगळे एकठांय जायन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक गोळा धाडपाक जाय. आमच्या मध्ये असा डॉक्टर असतात सराला की आपल्या कडेने आपले मत व्यक्त करचे. डॉक्टर असतो सर. तांच्या बरोबर असं तुमच्या बरोबर नाही. बरं पहिली म्हळ्यार तुम्ही विसरले जाल्यार हांव डॉक्टर ऑस्कर बेलो चड करून विसरले आसतले कित्याक हांव सावळे नाशिल्लो इतलो वेळ.
आता मातसो वतान पावलो. आयकूं येता? ओके, आज तुमकां जाय की हांवें सत्य उलोवपाचें की अशेंच मातशें पॉलिटिकल भाशण दिवपाचें? काळजांसून उलोवं, गोंयकार कसो उलोवं? आता इतली वर्सां जाली आमी आयकत येता की आरजी म्हणल्यार सगळ्यांची बी टीम करून लायल्या न्ही. आज की काल विरेशान दाखयला की आरजी गोंयची ए टीम म्हणून. कित्याक आज पर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओडून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना. पूण ती हिम्मत न्ही विरेशाक ओडून हाडपाक आनी त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओडून हाडपाक सकल ती हिम्मत नाही, तो भय आशिल्लो म्हणून विरेशाचो, म्हणून ताका ओडून सकल हाडलो. आनी तो तुजो आज हांगा पेटला. माझ्या मोगाळ भावा भयणानो, एकूच समजून घेवपा जाय. एक म्हाका आरजीचे आवडना पळय ते गोंयकार नॉन गोंयकार करता पळय ते मातशे कुशीक दवरपा जाय. नॉन गोंयकार टार्गेट करात, ते सगळे दिल्लीवाले येता पळय ते आनी आमची पाटां घेतात पळय ते. पण बारीक बारीक लोकांच्या फाटल्यान वचनाका. ती माझी एक सजेशन आशिल्ली. पूण मनोज परब कोणाचें आयकता? कोणाचेंच आयकना. माझ्या मोगाळ भावा भयणाचो, इतकेच समजून घेवपा जाय. जावं तूं गोंयकार, जावं तूं नॉन गोंयकार, तो गोंयांत रावलो पळय ती इतलीं वर्सां, जावं तूं श्रीमंत, जावं तूं गरीब, आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो गोंयकाराचो 20 वर्सां जाली, 20 वर्सां जाली. आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो फक्त जमीन. आमची जमीन चोरपा भोंवल्या पळय ते तांचेर विरुद्ध करपाक फक्त हो एक मुद्दो आसा, तितकोच, आनी कांयच ना. हांव कितें म्हणपाक सोदतां, जर समज तुमी हे फुडें घेवपाक सोदता जाल्यार अर्जुनाच्या भाशेन महाभारतान जो नुस्त्याचो आंख दोळो पळयल्लो पळय तो आनी ताजेर तीर मारिल्लो पळय तो, ताजेरूच लक्ष आसपा जाय आमचें. आमची चूक खंय जाता की इलेक्शन टायम आयलो की हे जमनीचे मुद्दे जे आसात पळय ते फाटी पडटात. आणि इलेक्शन टायमार आमी गोंयकार, साऊथ गोवा, क्रिस्तांव, नॉन क्रिस्तांव, कोंकणी, रोमी कोंकणी, मराठी, ST, SC, बामण, भंडारी समाज हाजेर बसता. ही आमची चूक. सो इलेक्शन टाइम 27 आयली की हे लक्ष दवरपा जाय की जे आसात पळय ते, जे आमच्या जमनीचेर हल्लो केला पळय तो इतली वर्सां, जावं ते बीजेपीन आनी जावं ते काँग्रेसीन सुद्दां. हे काँग्रेसीकूय सांगपाक सोदता, हो प्रॉब्लेम जाला पळय तो कित्याक आमचो प्रॉब्लेम जाला पळय तो. आमी गप बसल्या पळय ते कित्याक 20 वर्सां जाली ह्या काँग्रेसीचेर विश्वास दवरलो आमी, आनी 5 वर्सांनी हे काँग्रेसीन आमचो विश्वासघात केलो आनी दुसरे वाटेर घेतलो म्हणून. हो प्रॉब्लेम आमचो. सो ह्या काँग्रेसी वाल्याक सांगता, तुमची भाशणां ह्या फावटी आयकपाक खूब बरें दिसलें म्हणून, but stick the bloody course, stick till the end. This time you change, we are going to come after you. So ही माझी 2 उतरां आयकली पळय ती गांवान सगळ्यांनी, आणि चड करून बायल मनीस जी आसात पळय ती, हे सोदून काडपा जाय की खरो आमदार, खरो मनीस, खरो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो, जो जमीन सांबाळटलो पळय तो, ताका निवडून हाडपाचो.
आणि दुसऱ्यांक सगळ्यांक हारावपाचो हुएवर आर इवन देट पुट इन टू स्प्लिट द वोट्स खूप आसतले वोट तुटोवपाक भितर घालतले पळय ते आणि चड करून हांगा म्हाका दिसता की आयल्या पळय ते सान आंद्रेचे सांताक्रूजचे आनी तुमची ऑल ओव्हर गोवा पण चड करून हांगाचे आणि तुमची लज जातली तुमची सगळ्यांची सिरिदांव आणि फाल्यांची आणि बांबोलीची आणि सगळ्यांची की तुम्ही 27 बिरेशाक पडून निवडून हाडूंक ना जाल्यार मातसो सांबाळून दवरा पहिल्याच फावटी खूप फावटी असो एक उजो तयार झाला देवा खबर पालोत कोण सांगू जाता उठतो जाल्यार बालोर तुमकां पूण इतकेंच सांगूंक सोदता म्हज्या बोगाड गोंयच्या भावा भयणो भायले गोंयचे कोण आसात पळय ते इमॅजिन सीइंग दीस ऑन एन आरजी प्लॅटफॉर्म आनी भायले जे आसात पळय ते पूण गोंयकार म्हणून समजता हांव तांकां मनीस म्हणून समजता बारीक धंदे करता पळय ते पण मनीस आमची जमीन आमचो वारो आमचें उदक ह्यो 3 गोश्टी हे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटले तुजो धर्म तुजी जात तुजें भांगार तुजें आनी कितें तुजी भाशा तुमच्या भुरग्यांक दिवन ना दिवन तांची पोटां भरची आमच्या बापायनी आमच्या आज्यांनी आमच्या सगळ्यांनी हें गोंय आमकां सांबाळून दवरलां प्रयत्न करया की फुडल्या पिढीक आमी गोंय सांबाळून दवरतले लव यू थँक्यू सगळ्या म्हज्या गोंयकारांनी म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. आयज खरेंच वायट दूख दिसता तुमकां सांगपाक जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ पळयलो ताज्या पयलीं एक सांगता हांव दुकानांत आसा म्हजी सासूमाय जी आसा प्रोफेसिया कुतिनो तिचें पयर मरण जालां 19 तारखेर 19 आनी 20 तारखेर जेन्ना हो व्हिडिओ पळयलो रोजरी करून आमचे आनी जेन्ना मोबायल ऑन केलो आनी जे पद्दतीन हांवें पयलें विदेशाक झरून सकयल हाडलो तेन्ना खरेंच काळीज दुखले आनी एस्टरडे आय थॉट फॉरगेट सासूमाईक जाल्यार मातयेक लायलां सगळे रिच्युअल्स केल्यात दुकानांत आसा बट हियर आय हॅव टू गो निशेध करपा खातीर कंडेम करपा खातीर आनी ताका लागून हांव हांगासर हाजीर आसा. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां बाब विरेशाक. यू आर द ओनली फर्स्ट MLA आमकां एक एग्जाम्पल दाखोवन दिलें हू इज ग्राउंडेड who is very grounded. It is not about any political party. It is not about politics. It is about a leader. And this leader, I am telling other leaders, so etल्या मुखार तांकां take inspiration. सबक घ्या ताच्या कडल्यान. Look at him. स्वताच बारीक लोकां खातीर बारीक लोकां बरोबर नॉट दॅट थोडे असतात इलेक्शन आसा म्हणल्यार 3 महिने आसा म्हणल्यार मशरूम अशें नाटकां करता ना पण विरेश तुमच्या बरोबर रावला ना. हांव गोंयकारांनी सांगूंक सोदता असले लिडर पळय आसा पळय असले भुरगे तांकां मुखार काडप. आतां दुसरें म्हणटा TCP ऑफिसान 32nd फ्लोर टील डावन आमकां न्ही एक्टिविस्ट म्हणून आमकां न्ही महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट म्हणून खूब असले हांवें दाणे खूब खायला आनी तुमी पळयलां आसतलें पळयलां ना. पूण मागीर कितें जालें आमी सदांच म्हणटालीं गोंयकारांनू जायात जागे अरे गोंयकारांनू जायात जागे. टायम लागलो कितें जालें पयलो हल्लो व्हडलो जालो तो रामा काणकोणकराचेर ताका मारलो बडयलो केलो दिलो आमी निशेध केले कोणे केले तेंय खबर आसा. पूण दुसरे म्हाका काळजाक लागता ते उलोवपाक आयला दुसरे विरेश बाब
तुझे आयज MLA जावन हात उबारला, पुलिसांनी तुका झरण हाडला. दुसरे म्हणटा तो म्हजो एडबग पेरेर, म्हजो नावेलकार, कांयच मिस्टेक नाशिल्ली ताजी. मिस्टेक गाडयेचेर अशें मारिले म्हणून ताका पुलिसांनी थंय बडयलो, उबारलो, पुलीस स्टेशनात व्हेलो आनी ताच्या पांयाक न्ही सोड्यो बांदल्यो. कितें तें चेन ही चेन, कोणाक ऑर्डर ना चेन करपाक. ताचे पांय बांदले, ताचे तकले हल्लो केलो आनी ताजो ब्रेन डॅमेज केलो. 3-4 म्हयने तो हॉस्पिटलात सफर जालो. 3 ब्रेन सर्जरी केल्यो. आयज पुलिसाचेर कितें एक्शन घेतिल्लें आसा? कांयच एक्शन घेवना बाब भयणानो, कांयच घेवना. तो निलेश शिरयकर म्हणटा तो सस्पेन्शनाचेर सुसेगाद आसा. आनी थर्ड जेन्ना आयज हल्लो केला विदेशाचेर नजो, कित्याक ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणल्यार कितें? आमी ताका मत दिवन हाडटात न्ही, म्हणल्यार आमचोय साकार आसा. म्हणल्यार आमकांय मार घातला न्ही, मार घातला ना, आमकां मार लागला न्ही. पयर हांवें पळयलो ताचो एक व्हिडिओ, पालखी घेवन पालखीक तो ढोल वाजयता. आनी आय सेड टू माय सेल्फ, इतलो डावन टू अर्थ वालोर तुका, सॅल्यूट तुका. तूं लोकां बरोबर आसा, लोकां बरोबर राव. लोक तुका केन्ना सोडचे ना, केन्ना सोडचे ना. आनी लास्ट सांगू सोदता तुका, ह्यो पळय कितल्यो भयण्यो आसा पळय. अरे TCP मिनिस्टर 32A आणि 72 स्क्रॅप कर म्हणून सगळे सांगपाले. आमदार तिकून येऊन सांगून गेले, पळय युरिया हाडे म्हणून सांगले. ताज्या मुखार म्हाका दिसता अमितान सांगले, सगळे सांगून वचपाले. तुका मातशी अक्कल येना रे तुका? अरे गोंय म्हणल्यार कितें? आमी कित्याक आमी बेकार आसा म्हूण दीसभर येतात गोंय भरून? आमकां बायल भुरगीं, आमकां घोव भुरगीं, आमकां फॅमिली ना रे? आमी पिशी जाल्या रे? आमी कितें तुजे रोलार आसा? आमकां गोंय सांबाळून आमची भाटां शेतां सगळे आमचे आसा तितली रानां तुमी काबार केल्या मरे. आनी गोंय आसा माणकुलें मरे, तुमी ते गोंयाक काबार करपा आयल्या? आतांच युरीन म्हणलें तशें तुमचे पोटां कितले भरना काय म्हूण मोठी जाल्या. हांव म्हणटा कितले खातले रे तुमी? हांवून तो गूळ जावन वता मरे. आनी पुलिसांनी तुमी बडवा केला मरे, बडवा. हे पुलीस थोडेच आसा पळय ते बडवा जाले हांव ना. हेंकां पुलिसांनी विचारूंक जाय, तुमची काळजां दुखना रे? तुमच्या बायलांक तुमकां रातची न्हीद पडटा रे? ताका असं केला की तुमच्या घरा कडेन लज दिसता रे? आणि हे TCP मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला, बोल्ड स्टेटमेंट. कितें म्हणटा तो? CMाक सांगता खंय तो, आपणाक फरक पडना इतले येवन रस्त्यार बसले की ताका सांगपाक सोदता. ताणें कितें म्हणलें 44,000 खंय लोकांक घेवन येतलो आनी आपूण ही पॅरलायज हें करतलो खंय आख्खे. हांव सांगता TCP मिनिस्टर, तूं तांकां 1,000 दितलो कित्याक तूं हे बरे कोट्ट्यांनी पयशे तोडल्या. 1,000 दितलो, तांकां बिर्याणी दितलो, तांकां ट्रान्सपोर्ट दितलो. पूण आमचे लोक आयल्या पळय, जायते लोक आयल्या. हे फक्त सान आंध्राचे लोक न्ही, सपान गोंयचे लोक आयिल्ले आसा. आनी कितें पेटिल्ली आसा पळय ती मरे बंद जावपा ना. टील वी गेट दॅट विजय कुमार चोडणकर who the bloody PI should be suspended along with the constable. He has to be suspended and we are with you Viresh till you get justice. We will stand by you. देव बरे करू. जब CM डरता है, जब विश्वजीत डरता है, 4 आण्याची सुपारी, 4 आण्याची सुपारी. 1-2 देव बरे करू. जय हिंद, जय गो. आमच्यामध्ये असा पॅरिश प्रिस्ट ऑफ सांताक्रूज फादर रिकार्ड पिनेरो. हांव मागता फादरा लागीं की त्यांनी हांगासर येवन आपले मोलादीक उतरां सांगची. Father Richard Pinero, Father Master, please, in support of Viresh Borkar, please come. मातशे बसलेले हांगासर म्हज्या मुखार बसून आसात ते सगळे म्हजे भाव आनी म्हज्या मोगाच्या भयणांनो.
कालच्या दिसा जेन्ना हांवें विरेशाक पळयलो विरेश आनी हांव दोगोय गोट इश्ट जितले फावटी हांव आनी विरेश मेवतात तितले फावटी आमी दोगोय एकामेकाक धँग मारून विश करतालो आनी आयज हे विरेशाचे दुखी जाल्ले मुखामोड पळोवन आमकांय दुख जालें कित्याक तो आमचो भाव तो कोणाचो पूत कालच्या दिसा जे घडला ते खरेंच कोणाकूच बरें दिसचें ना विरेश बाब भियेनाका आमी तुजे सांगात सदांच आसते उलो मार आमी खंयच्याय वेळार आयजूच सांगना तुका हांव आमी भेटल्यात तितले फावटी जाय त्या जाग्यांनी आमी भेटल्यात आनी तेका सदांच तुका सांगतालो विरेश आय एम विथ यू नॉट ओनली आय माय होल पॅरिश इज विथ यू गिव अस अ कॉल विल बी देयर टू सपोर्ट यू भावानो इलेक्टेड मेंबर्स आसात तांकां म्हजी एकूच मागणी जशें तुमी जाय तें उलयला will be one. But when time comes, please be one. देव बरें करूं फादर. थँक्यू फादर रिचित पिनेरू. सारखे फादर म्हणटा ते आमचे थोडे MLAs म्हणटा ते एकठांय येवपाची गरज आसा काय ना आणि हे पार्टी जे कोण एकठांय जावंक सोदना तांकां आमी पयलेच भायर उडोवपाचे सारखे. आता विश्वजीत म्हणटालो आपण 45,000 लोकांक सत्तरीकारांक आपण हाडटलो तो झगडी करूंक सोदता पूण आयज 70 तालुक्यांतल्यान आमचे मनीषा बाय येयलेले आसा ताका हांव फुडें आपयता तेजी 2 उतरां सांगचे. आज आमकां गोंयभर 70ची म्हणपाक लज दिसता. विश्वजिताक सांगपाक सोदता आमी 70 तुजे कडेन गाण्याक दवरूं ना. TCPच्या अंडर कन्वर्शन करून चोरून खाता तातून आम्ही भागीदार ना तुका. हो प्रकार येऊन सांगलो आपण 45,000 हाडटा म्हणून हो स्वतः इलेक्शनाक 70 बाउन्सर घेवन पावता. हो भित्रो IIT वेळार धांवडाच जाल्लो हो भोंवपाक येतालो आणि व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करपाच्यो. ताका जर दिसता आज हांव सांगता म्हाका जर कोण म्हणटा फाल्यां म्हज्या घरार येता हांव म्हणटा यो कापसतात हांवें कितें केलां तें सांग. वो म्हणटा 70 हाडटलो. हांव सांगता तुज्या TCPच्या अंडर जी कन्वर्जन करून तो मागीर CM आसूं बाकीच्या मिनिस्टरांची जांची पोटां बंद तांकां हाडटा म्हणून सांग आमकां न्ही. तो पळय कॅरम खावन खेळून दाखयता खंय बॅडमिंटन काय बेटेबॉल टेनिस खेळटा आनी कितें खेळटलो म्हणटा. ताणें सांगचें तुमी येता दारार जाल्यार पूण CMाक उबो करता आमकां न्ही. तुमी खाला आसतले आमी बागे सामान ना तेज्या. आणि लोक म्हणतात पळय 1000चेर आनी बिर्याणीचेर येता तशे थोडे स्वाभिमानी 70कार आसा जे 10.5 ते 11,000 ताच्या अगेन्स्ट मतां मारून दाखयतात. पूण आणि हांव सांगता तो जर हे 3% लोकांक हाडून तुमकां भिवयतलो पूण गोंयकारांक दाखयता ताका सांगात पणजेच्यान 70 कसो पावता तो आमी पळयतात. परत 70चे नाव घाण करू नका. आमकां गोंयान भोंवपाक लज दिसता आमी स्वाभिमानान आसा हाच्याकडे 1 रुपयाच्या पाण्या सामान ना. हो 70 आपल्या मकाशान आशिल्ल्या भशेन ढेकर फोडटा. ताणें आपल्या फॅमिली काडटा म्हणून सांगचे CMाक काडचे म्हणून सांगचे नाल्यार बाकीच्या मिनिस्टरांक आमी येवची ना कित्याक गोंय राखपाक जितली तुमी आसा तितली आमी 70कार आसात. मिटिंगेक 1,000 दिवन आणि आसात थोडे लोक आसात जे गर्दी दाखोवपाक पयशांचेर वतात.
पूण सगळ्यांनी ताका तांचेर काम करचो न्ही. आमी 70चे लोक सुद्धा या गोंयकारा बरोबर आसा, कित्याक पयलीं गोंयकार आमी मागीर 70कार. हाय कॉल अपॉन आमचो अजय कोलकर. तुमकां खबर आसतलें 44 डेज हंगर स्ट्रायक करून तेणे एक व्हडली आनी तेजे वांगडी तेंच्यांनी युनिटी मॉल चिमल्यांच्यान भायर उडयल्या. ही क्रांती तेणी स्टार्ट केल्ली चिमलान आनी तो जैतवंत जालो. हांव मागता आमचे अजय कोलकराक तेणे येवचे आनी तेजे 2 उतरां सांगची. श्री सातेरीक आणि चिमलकरीक नमन करून या पवित्र आझाद मैदानाचेर आम्ही आयज जमलेले आसा. याच आझाद मैदानाचेर 44व्या दिसा आमकां चिमलकरांक जस्टीस मेळ्ळो. जो नंबर 3 मिनिस्टर आहा रोहन खंवटो त्याचो मोग आमी जिरेल्लो. आता काय वेळा नंबर 2 चा मोग जिरोवपाचो. ही जी सुरुवात केला आज पायेकर आणि शिरदोनकारांक कितें केला. 39 म्हटल्यार कितें. दोंगर आमची शेतां ते तुम्ही बिल्डरांक सेटलमेंट करून दिता. आमची पायत गांव म्हटल्यार ट्रायबल एक गांव. डॉक्टर असतो दोना वाटांनी देवळां घरां आणि ताच्या वस्तू दोंगर आणि त्या दोंगरार तुम्ही जशे निस्त्याचे वाटा करता एके सायडीन 70 दुसऱ्या सायडीन 60 प्लॉटां केला आणि ती 3 कन्वर्जनां तुम्ही चेंज ऑफ झोनाक नोटिफिकेशन काढलेले आहा. हे 39 हे जी आयज फायट पायेकरांनी केल्ली आहा. हे 15 दीस ते झगडटा मशाल रॅली काढली. डिसिप्लिन आमदार बसलो आणि आता ती फायट गो अगेन्स्ट 39 अशी जाल्ली आहा. ही फक्त पाया नाल्यार शिरगांव ह्या गांव पुरती उरलेली ना. सगळे गोंयचे लोक जेन्ना आमी काल उलो मारलेलो ते येयल्ले आहा. मग जेन्ना 39 इयर्स केप केले हे सरकार परत कितें ना कितें 49 हाडटलो 59 हाडटलो 79 कितें ना कितें हाडूच रावतलो. तेच्या खातीर जशें सगळ्यांनी सांगला ह्या सरकाराक एक कौरव रुपी बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आहा. आणि ताका जेन्ना आमचो आमदार आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकर बसलो होय आयजूच बसोंक ना. हेच्या पयलीं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर 1 दीस बसलो आज रातपर्यंत. तेन्ना ताका पिसफुली भायर मारलो. मागीर 3 दीस तेणी फुटपाथार आमदार फुटपाथार आसलो आणि जे मेगा प्रोजेक्ट येता ते तेणी भायर मारले आपलं कॉन्स्टिट्यूशन. असलो आमदार मेळपाक भाग सामके आणि गोंयकारांचे सांगले लोकांचे आणि तो आमदार आमच्या पार्टीन रेव्होल्युशनरी गोल्ड पार्टीन आमच्या प्रेसिडेंट हेच्या लिडरशिपान या गोंयांक दिल्लो आहा. आणि 30 जून तो आता करता. तेन्ना आमी दोगूय बसलेले. तो म्हणपाक लागलो तुमकां उखलता
आता जेन्ना उखलता तेन्ना हेणी ऑर्डर दिवपाक जाय मामलेदारान ऑर्डरूच दिवंक ना. पियान ताका उखलून गेलो, तो अनकॉन्शियस जालो. आमी त्या घट धरून रावले, आमकां वयले तुचारा केले, आमच्या जल्मी गेले. एक तुमकां सांगता, एक शिशुपाल म्हण आसलो. शिशुपाल आणि कृष्ण दोगूय दुश्मन. ताका 100 पापां ताची माफ करपाक ताका वरदान दिल्लो. काल पर्यंत ह्या विश्वजित राणीची 95 पापां जाल्ली. 99 मागीर उरली कशी? मागीर उरली ती तेणी म्हटलें की 45,000 हाडटा, हे ताचे फुडले पाप. मागीर ताणी म्हटलें आमी हे करता की ब्लॅकमेल करता, हे फुडले पाप तेजे. मागीर त्यांनी म्हटलं आपल्याला काय पाहूंक ना, आमदार पॉलिटिक्स करता, आमची पॉलिटिक्स करता, हे फुडले पाप. आणि आपल्याक काय खबर ना म्हणून तेजे फुडले पाप. आणि सगळ्यांक म्हणले जे विश्वजित राणीच्या डिस्ट्रक्शनाच्या अंडर आमदाराक ओडून तिथे तोकलेक ओडून तिथे हातीक ओडून हाडले, त्याचा पापाचो घडो काल 100 पाप करून पडलेलो आसा. आणि जसो कृष्ण शिशुपालाक चक्र मानून त्याचो अहंकाराचो त्याचो ऍटिट्यूडाचो विध्वंस केलो, हो आजचा आमदार विरेश बोरकार या विश्वजित राण्याचो तसोच विध्वंस करतलो. त्याचा ऍटिट्यूडाचो, त्याचा अहंकाराचो, त्याच्या मोदाचो विध्वंस करतलो. दुसरें म्हटल्यार तो सदांच म्हणटा की आपूण नंबर 2. आता जेन्ना कोण रँकिंग करता टिचरीन करूंक जाय नाल्यार मास्टरान करूंक जाय, वो आपल्याकूच नंबर 2 म्हणटा. हे कितें? आणि नंबर 2 आणि नंबर 1 काल एक फायल गेल्ली, डीसीपी सेक्रेटरीन सायन मारून नंबर 2 धाडलेली. नंबर 2 मागीर ती फायल ती नंबर 1 कडेन वचपाक जाल्ली. हे जशे टेबल टेनीस खेळटा तशे त्या फायली कडेन खेळपाक लागले काल. मग एक सांगता, हांवें पयलीं म्हटलेलें वो नंबर 2 न्हू, वो नंबर 1. वो नंबर 1 सुटकेसी घेवपाक, वो नंबर आमचे दोनांचे करपाक, वो आमचे काटिंगान हे करपाक नंबर 1, वो सगळ्यांक चिंटू हाडपाक नंबर 1. बारीक लोकांक, एसटी लोकांक, गावड्या लोकांक, आमच्या जल्मीक व्हरून हाडपाक वो नंबर 1. आणि जेन्ना पयले राव भाशण दिता मातशें मॅडम मातशें रावले ना चौकशी बेगान काय येऊ ना. आणि जेन्ना ओडून आली ती ही बाबेदार कोण आसली? आमचा स्टेट डिमांड जे पुलीस ऑफिसर आहा तांकां सस्पेंड करपाक जाय, टर्मिनेट करपाक जाय, हो डिमांड आहा. मग कालच्यान तो खंय दिसना, कालच्यान तो खंय दिसना. जेन्ना आमी भितर वयताले हरशीं दुसरी मामलेदार आसतात ती आमकां दिनासली, पण येवन दिले आणि पियान आमकां सांगले बाबा तुमी तर कशेंच बसनाका म्हणून सांगलेले. तर बीन पाळी आयली बसपाची. मग सांगता एकूच, जो स्वप्न पळयता आता विश्वजित राणे की नंबर 2च्यान नंबर 1 जावपाचो, जेन्ना पर्यंत आमी आदिवासी आहा, पाळयेचे लोक आहा, आमचो जल्मी आहा, आमचो दोंगाष्टा गेलो तुषार गांवच आहा, आमी गोंयकार आहा आणि आमचो आरजीपीचो एमएलए आहा, ते विश्वजित राणे व राण्याचो पोर केन्नाच नंबर 1 जावची ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजय, आता अजय ऑलरेडी सांगलेले आसा नंबर 1 आणि नंबर 2 त्यांच्या मध्ये भरपूर टक्कर हा टेबल टेनिस मॅचान. कोण नंबर 1 जातलो, कोण नंबर 2 जातलो. म्हाका दिसता आता टायम येयल्लो आसा नंबर 1 आणि नंबर 2 दोगांयकूय 0 करपाचो. सारखे आनी नाका आमकां गोंयान. हांव मागता आमचे बाय जुडिथ अल्मेडा जे कोलवाचे दिला ते 2 उतरां सांगचे. हांव सांत आंद्रे एमएलए विरेश बोरकाराक जायते वर्सां जाले ओळखता.
तो एक ऍक्टिव्हिस्ट पहिले जाल तेन्ना पासून हांव तेका वळखता आनी हांव म्हणटा सांत आंद्रेची नोसिबान ते किंचून काडले आमचे आख्खे एसेंब्लीन जर एक मनीस आनी एक MLA हांव मानता जाल्यार हो विरेश बोरकर. कोणची सोरोस जाले हांव झगडटा जमनीचेर पूण हेच भाशेन मनीस हांवें चोवंक ना. His heart and his soul is in Goa. तेगे गाडी फकत गोंय पासोन बावडटा. तुमकां सांगपा म्हणजे तो आतां UK गेलोलो. आमी एक केस कोताली बांबोली बिचाचेर. आमगे फोरम ते केस NGTन घेवन गेलोले आनी तेन्ना पासून जर एक मनीस आमचेर आधार केलो आनी 12 दीस आनी रात केन्ना तेका फोन केले तेगे आन्सर होय मॅडम तूं सांग तुका जाय ते भाशेन फोटो काडूंक RTI घालपाक कितेंय करूंक हो विरेश बोरकर. म्हाका एक कळोंक येवंक ना की इतू वर्सां हांव झुजले जोबीचेर पूण असले मनीस आमचे मदें कित्याक निवडून येवंक ना. कित्याक म्हाका लागले हे सांत आंद्रेचे लोकांन ते बरे पारखून काडले आसतले की हो मनीस बेस्ट फॉर गोवा. पयलींचे दीस आमगे आदोकार फ्री आनी तू म्हयन्या पासून झुजतालो आनी म्हाका हांवें म्हणलें तेका कितें तरी आमी तेका पयशे दिवपा जाय. हांव जायत्या लोकांक कडेन उलयलें कोणें म्हाका वय हांवें म्हणलें कोण एक 5,000 10,000 कितें जालें दिले पासून आमी एकठांय कोण ते आदोकार कितें आदोकार आपल्या काळजांतून झुजता पर्यावरणा लागून झुजता. हांव एकूच फाटी पयलींचे दीस विरेशा फोन मारले आनी म्हणलें विरेश इज देर एनी वन तुमचे कॉन्स्टिट्युएंट्स कोण आसतले इले 5,000 10,000 आमी एकठांय कोण एक ते आदोकेटाक पयशे दिवपा जाय. मॅडम तूं कितू जाय म्हणलें हांवें म्हणलें इतले पयशे जाय. सोमती तेणें म्हणलें मॅडम डोंट वरी आय वील ट्रान्सफर द अमावंट. हेजेर कितें घडटा की हो पयशे पासून तेक लागना तेक फकत गोंय लागता. हे पर्यावरणाचे निसटण कोण उडयले आहा हे आख्खे गोंयचे गव्हर्मेंट आहाय ते कितू वर्सां पासून आमचे पर्यावरणाचे निसटण कोण उडयले आहा. हो मनीस एकलो तुजे सारखे काळजांतून झुजता. तुम्ही चोगले चोयले आसतलो कितू पाटी तो थिंगा गेलो हा एरेचेर बांबोली ते हयात वॉला कडेन थिंगा कितू पाटी गेले लोक तेका केन्ना धाडले फोटो काडपाक व्हिडिओ काडपाक RTI घालपाक. टुरिझम डिपार्टमेंट म्हूण थिंगा तो गेलो. खंयचे MLA हे भाशेन वयता एक डिपार्टमेंटान आमगे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करूंक सोदता. कोणें चोयले हे भाशेन हो तो विरेश बोरकर. एकूच खरें म्हणजे हांव ते कितू वर्सां जाणा आनी हांव वळखता. हांव एकूच जाणा हो मनीस फकत गोंय पासोन वावरतलो. आयज आनी फाल्यां सदां गोंय पासोन वावरतलो. And I want all of you people to understand that we must elect people like Viresh Borkar. So if we have to save our Goa. And आता हे 39A येले ते आता पहिले 16B येयलोले तेन्ना 72A तेजे उपरांत हो विश्वजीत राणेन तेंकोडे शिकोन 72 हाडलो आनी आता 72 कोर्टान भायर उडयलो म्हणून ताणें 39A हाडलो. म्हणजे तांकां मातशे पासून मोग ना हे गोंयचे. तो आज पयचे दीस म्हणटालो 45,000 मनशांक येवन येता. हांवें वाय 45 तूं एकलोच यो मरे तुका जात जाल्यार तूं एकलोच यो मरे हांव चोयताय तुका
कित्याक तूं जो हांगकडे तुका उलोवपा जायना जर तेका लागून तूं 45,000 लोकां फाटीं उबे रावन तूं लिपोवन तूं उलयतालो आमकडे. We, the people of Goa, love our land. We honor our land. We have pure dignity in our land, and we will not allow you to desecrate it. And I know one thing, Viresh Borkar will never desecrate this land. He is a pure soul, pure, completely pure soul. Also, Viresh will be same. I hope the people of Andre constituency that you know the value of this man and that you all will elect him over and over again. This is not a political speech. This is a speech to tell you that we need people like him to stand in the assembly, to speak from their heart and to fight for Goa from their heart. That is what we need. We don't need people to be trained to speak in the assembly. Viresh is not trained to speak in the assembly. He speaks from his heart. एक उतर तेगे येता भायर ते सगळे तेगे काळजान तुका येता. हांव चड कोण लोकांचे स्पीचेस बा आयकना पूण विरेश उलयता जाल्यार हांव आयकता. हांव जाणा So Viresh, please take care of your health. तूं उरलो जाल्यार गोंय उरलो ना जाल्यार गोंय उरपाना. आमी तुजे we are on your side. And please do not break our hearts by spoiling your health. The government doesn't give a damn of what happens to you. तू कितें फाल्यां जालें न्हू तें कांय करपाना. लागतलें तें आमगे लोकांक लागतलें. आमगे काडीस दुखयतले. तेका लागून प्लीज हे फास्टिंगाची तुमची चिंता न्हू तें केन्ना आयकपा नाय. You want, you try. But to get help, your health is important for all of us. Thank you, Judith Almeida, for your kind and supportive words towards MLA Viresh Borkar. खरेंच नशीब सांत आंद्रेचे लोकांक असलो आमदार तुमकां मेवला तो. आनी थँक्यू तुमकां सांत आंद्रेचे लोकांक. तशेंच गोंयकारांकूय ही एक नशीब जो आमचो आमदार एवरी टाइम TCPचे अगेन्स्ट उलयता. तुमकां सांगूंक सोदता ह्याच दिसा 22 फेब्रुवारी 2024 आमी RGPन 39A अगेन्स्ट प्रोटेस्ट केल्लो. ऑलमोस्ट 2 years. आणि तेन्नाच्यान झगडत आहा. जुडीत मॅडमाक सांगला आमकां विरेश असलो MLA आमकां मेवलो म्हणून. पूण एज अ RG हांव आनी एक मनशाक हे दिवंक सोदता. हांव नशीब आमच्या गोंयकारांक आमकां एक लिडर जो आमकां मेवला जो since 2017 झगडत आसा. लोक कितें म्हणो तो राफ उलयता तो ये तो ते पूण आमकां फरक पडना. आमचो लिडर तो तेणे आमकां वयर काडला. तेणे विरेशाक वयर काडला आनी वयर काडटा आमकां सगळ्यांक वयर काडून काडून तोच पडलो. आमचे कर्तव्य जाता एज अ गोंयकार नेक्स्ट असेंब्ली 2027 एकाई मनोज परबाक निवडून हाडूंक जाय. गोंयच्या हाडूंक जाय. तशेंच तेंचे भाशेन आनी खूब जाण आमच्या RG लोकांक निवडून हाडूंक जाय. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परजा तेजे 2 उतरां आमकां सगळ्यांक सांगचे. आमकां मोटिवेट करचे. कित्याक केन्ना केन्ना आमी सकला पडटा. आमी पळयता आमी झगडटा MLAक मार पडटा
कोण आयकना आमचे कित्याक आमी झगडटा केन्ना केन्ना आमकां दिसता हे बंद करपाचें लोक येना आमचे वाटेक लोक येना आमच्या वांगडा कित्याक हांव मागता तेका येवचे आमकां मोटिवेट करचे मार्चाच्या 3 तारखेर आर्जीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता 9 वर्सां पयलीं ही क्रांती ओवज्याची कीट आमी जेन्ना पेटयल्ली तेन्ना आमी चिंतलें की ह्या मुमेंटाचेर पावपाक आमकां आनी खूब वर्सां लागतलीं म्हणून गोंयकारांक जागे करपाक आमकां टायम लागतलो वेळ लागतलो म्हणून पूण जशें आमी म्हणटा ही युनिवर्सल पावर हे देवाची शक्ती ती मागीर आमची सातेरी देवी आसूं महालक्ष्मी देवी आसूं नाजाल्यार आमचे रवळनाथांतले देव आसूं नाजाल्यार आमचो गोंयचो साहेब आसूं नाजाल्यार आमचो जिजस आसूं नाजाल्यार अल्ला आसूं सगळे देव आनी युनिवर्सल पावर जेका आमी मानता प्रत्येक धर्म प्रत्येक जात कोणाक ना कोणाक मानता तेचेर विश्वास दवरून आमी हें रेव्होल्युशन चालू केल्लें चालू करतना खूब डिफिकल्टीज येयल्ली आमची फकाणां मारली उदाहरण डॉक्टर ऑस्कर रिबेला आसलो तेणी एक स्टेटमेंट केलें की आमी भायल्या लोकांचेर उलोवचें न्हू आनी फक्त दिल्लीकारांचेरूच उलोवचें तो म्हाकाय सदां ते सांगता आनी तेणी हें म्हटलें की हांव कोणाचें आयकना म्हणून एकूच सांगपाक सोदता सगळ्यांक हे 9 वर्सां जेन्ना हें रेव्होल्युशन केलें हांव आमी केन्ना खंयच्या पॉलिटिक्सान ना खंयच्या चळवळीन ना स्टुडंट युनियनान ना केतूनच ना ही जर चळवळ जर जाली आनी हे जर रेव्होल्युशन जर जालें जाल्यार लोकांचे आयकूनच जालें सगळ्यांचे सजेशन्स घेवनूच जाले एक्सपर्टां कडेन बसोन तेंचे एडवायस घेवनूच जाले हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो कॉन्सेप्ट आसलो जो बील आसले ते डिस्कस करपाक कितल्याशा लोकां कडेन म्हाका बसचें पडलें विरेशाक बसचें पडलें आमी बसोन लोकांचे आयकूनच हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरता आनी हेल्लें आसा जर कोणाक दिसता की हांव लोकांचे आयकना नाजाल्यार रागान उलयता तेका रिजन एकूच आसा आतां तुमी पयला आसता थोडे म्हयने जाले हांव चड राग करिना रिजन लोकांक आवडना रागान उलयल्ले लोकांक खोटिंगपणां करून आगल्ले एक टायम आवडटा पूण रागान सत्य उलयल्ले ट्रूथ उलयल्ले ट्रेनिंग सो तेका लागून लास्ट 5 दीस ना तेजो फोनूय ते 5 दिसांक बंद आहा सो तेका बाबड्याक खबर ना कितें चल्लां तें सो आमी तिगूच जाण न्हू कितलेशे हजारांनी भुरगे ह्या क्रांतीन जॉयन जावपाक आमकां गोंयभर भोंवचें पडलें दिसाक 200-250 किलोमिटर आमी ट्रॅव्हल करताले हे ट्रॅव्हल करून लोकांचे गांवान वचोन प्रत्येक गांवांत कॉर्नर मिटींग घेवन वाड्याचेर वचोन हे रेव्होल्युशन आयज ह्या पावणेचेर पावल्ले आसा हेका लागून खूब कश्ट केला आमी सॅक्रिफायस केला आनी हांव रागान उलयता तेका एकूच कारण आसा की हांव म्हाजें गोंय म्हाजें घर मानता आनी गोंयकारांक म्हाजी फॅमिली मानता म्हाज्या फॅमिलीक तर लास्ट 7 वर्सां टायमूच दिवंक ना जेन्ना म्हाज्या फॅमिलीचेर आनी म्हाज्या घराचेर अत्याचार जाता तेन्ना म्हाका राग येता हांव तुमकां विचारता जर तुमच्या घरान येवन कोण भायल्यान येवन घुसलो तुमच्या घरान आनी तुमच्या फॅमिलीक त्रास केलो तुमच्या बेडरुमान घुसलो तुमच्या किचनान घुसलो तुमच्या सोफाचेर पांय वयर दवरून टीव्ही लावपाक लागलो आनी घरांतल्यान भायर सरना तुमकां दादागिरी करता तुमकां जेवण वाट म्हणून सांगता तुमकां आयदनां धुव म्हणून सांगता तुमकां राग येवचो ना जाल्यार म्हाका राग येता जाल्यार भितर चूक कितें रॉंग कितें मनोज एग्रेसीव उलयता मनोज रागान उलयता राग आनी एग्रेशन डजंट मीन एरोगन्स डिफरन्स आसता भितर आयज खुबशे थोडे जाण नांवां घेयना पूण थोडे जाण आहा ते म्हाका आनी विरेशाक दोन आमी वेगळे एंटिटी म्हणून दाखोवपाक सोदता आनी प्रयत्न करता हे मुद्दाम हांव उलयता ह्या पावडेचेर ही आरची फॅमिली
आरजी ना जाल्यार हांव ना, आरजी ना जाल्यार विरेश ना, आरजी ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांना रेव्होल्युशनरी ना. आरजीच्या वयर आमकां कोण लागना. पण आमी हांगा राजकारण करपाक येवंक ना. हो प्रोटेस्ट आरजीचो न्हू, हो प्रोटेस्ट लोकांचो, पांयाचो लोकांचो, गोंयकारांचो. आमी तुमकां पळयता आसतले हांगा तुमकां खंयसरूच आमच्या पार्टीचो फ्लॅग दिसतो ना, कोणूच पार्टी टी शर्ट घालून येवंक नासतलो, कॅप घालून येवंक नासतलो, कांयच ना. पार्टीचे स्लोगन पासून आमी दिना. येदो व्हडलो चिमलाचो प्रोटेस्ट जालो 44 days आमचो अजय बाब आमचो तो लीड करतालो आमच्या गोविंद बाबा वांगडा. आमी केन्नाच थंय पार्टी मदीं हाडूंक ना, कित्याक आमच्या आरजी शिकवणूच आसा की गांवाचो प्रोटेस्ट हो गांवचोच प्रोटेस्ट आसपाक जाय, तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आसपाक जायना. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले. आयज लोक ग्रामसभेन वचून मेगा प्रोजेक्टाचेर रेझोल्युशन घेता, रस्त्याक वयता टेपी लायता. कोणे शिकयले टेपी लावपाक? मेगा प्रोजेक्टान वचपाक कोणे शिकयले? आरजी. ही आरजी विचारांची क्रांती आसा. ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू, ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू जी येतली आनी वयतली भाशणां करतली म्हणून. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले, एम्पॉवर केले. आयज आमच्या शिवाय भुरगे वचून प्रोटेस्ट हँडल करता, ग्रामसभेन वचून रेझोल्युशन घेता, ते रस्त्यार वयता टेपी लायता, बिल्डरांचे प्रोजेक्ट बंद उडयता. आमची गरज लागना, कित्याक आमचे ड्रीम आसले रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी असो नासो, पूण गोंयकार आमचो एम्पॉवर जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गांवांत आपलो गांव वाचोवपाक आरजी पावची ना, पूण त्या गांवचे लोक आसपाक जाय, तेंच्या कडेन ती ताकद आसपाक. कोऑर्डिनेट करता आनी उलयता. आमकां दिसता तेंचेर विश्वास दवरून आमी चलपाक शकता. युरी आसतलो, एल्टन आसतलो, आतां आमचो बेंजी बाब आसा, क्रूज बाबा, हेचे 4 जाण आहा हांगा. तेंचेर विश्वास दवरून आमी फुडें वचपाक शकता अशें आमकां तरी दिसता. पूण थोड्यांक दिसता की युनिटी जावपाक जायना. तांकां दिसता आपूण 27 सिटां जिखतले, कोण म्हणटा युती मागीर पळोवया. रेव्होल्युशनरी गोंसाची आयडियोलॉजी सारकी ना. तुम्ही सांगा आमच्या आयडियोलॉजीन कितें चूक आसा? गोंयान गोंयकारांक लागून झगडाप कितें चूक आसा? आमी जेन्ना भायले म्हणटा, भायले आमी कोणाक टार्गेट करता? जे कोण इल्लीगल लँड ग्रॅब करून रावला तांकां टार्गेट करता. लिगल कोण रावला ताका केन्नाच आमी टार्गेट करूंक ना, केन्नाच तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलोवंक ना. ते आमकां सपोर्ट करता. बरे बरे ऑफिसर्स आसतले, बरे बरे बिझनेसमॅन आसतले, आमी फंडिंग घेयना तेंच्या कडल्यान, पूण ते अप्रिशिएट करता आमचें काम. आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना, आमी आसा इलिजिलिटी अगेन्स्ट. जेंच्यांनी आमचे कोमदाचे जागे चोरले, आमचे वोटिंग कार्डां चोरली, जे पंच जाले, सरपंच जाले आनी आमच्या गोंयकारांक दादागिरी करता, आमच्या बायलांक मार्केटांत सुर्यो दाखयता, तेंच्या अगेन्स्ट. आतां तेंच्या अगेन्स्ट उलयले आमी कितें चूक करता? तेंच्या अगेन्स्ट जेन्ना हांव रागान उलयता हे थोड्यांक वायट दिसता की मनोज रागान कितें उलयता. खूब जाण येतात म्हाका हात दितात, मनोज बरें काम करता, मातसो सुशेगाद घे, सुशेगाद राव. ह्या 9 वर्सां जर हांव सुशेगाद रावलो न्हू, आयज ही क्रांती हांगा पावची नासली. ह्या भुरग्यांच्या भितर हो उजो पेटचो नासलो. तो उजो पेटोवपाक आमकां आमचे लायफ सॅक्रिफायस करचे पडले, आमकां रिस्क घेवची पडली. आमी घुसताले ते स्क्रॅप यार्डार, डायरेक्ट घुसताले स्क्रॅप यार्डांनी, डायरेक्ट घुसताले त्या बस्तीनी. सगळ्यांचेर आमची कंप्लेन आहा. आमी घरा एकटा वयता, आमकां सेक्युरिटी ना. एकटे वयता, आमकां खबर नासता घरा पावतले काय ना ते. म्हाकाच न्हू, सगळ्या भुरग्यांक. आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक जे रेव्होल्युशनरीज आमी तांकां कार्यकर्ता वर्कर म्हणाले, हे जे रेव्होल्युशनरीजा क्रांतिकारी आसा सगळ्यांक कितलेशेच कोटींची ऑफर येयल्या. स्क्रॅप यार्डां बंद उडयता, येयली ऑफर. बिल्डींग बंद उडयता, येयली ऑफर. ते घेवन करोडपती जावपाक शकताले, पूण ते जावंक ना. कोणाक लागून? ह्या गोंयांक लागून. आयज आमदार आसा विरेश बोरकर, वता तेच्या घरांनी पळया. हांव परते परते म्हणटा कितलो पयसो करपाक जातालो. बिग डॅडीचो व्हडलें कन्स्ट्रक्शन बांबोळे बंद उडयले. ते हयाताचे जाय जाल्यार हयातान वचून सुशेगाद आमकां पार्ट्यो करपाक शकतालो तो.
ते हयाताचे त्याचेच वंटीचेर आपल्याच कॉन्स्टिट्युन्सी हॉटेल आहा तेचेर वचप म्हणल्यार कापासतात जाय तेजे बिल्डिंगेचेर घातल्या कितलेशे प्रोजेक्ट त्यांनी बंद उडयला कितलेच रोड त्यांनी करपाक दिवना डोंगराचेर कित्याक दिवना कित्याक ही आरजीची शिकवण सो सगळ्यांक एकूच सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आणि विरेश हे सेपरेट करू नाका थोडे जाण पोस्ट घालतात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आणि विरेशाक प्रेज करता कितें करपाक सोदता डिवायड करपाक सोदता आनी येवन भाशणां ठोकतात विरेश म्हटल्यार आरजी हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय विरेश हो इंडिपेंडंट आमदार न्हू विरेशा फाटल्यान रेव्होल्युशनरीज आहा जेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून ताका जिखोवन हाडला ह्या फुटबॉलाक मत पडप म्हटल्यार हजारांनी भुरग्यांनी 9 वर्सां आपले घाम गळयला आपले सॅक्रिफायस दिला सो तेका म्हाका आनी पार्टीक सेपरेट करू नाका आमी सेपरेट न्हू आमी एकठांय आसले एकठांय आसा एकठांय रावतले हे नंबर 1 आनी नंबर 2 चे गजाली न्हू ते करपाक हांगा येवंक ना आयज ह्या गजालीचेर मुद्दाम उलयता कित्याक आमी पळयता खुबशे जाण आरजी गाळयो मारता आरजीर पोस्ट घालता आरजीर भाशणां करतात म्हाजेर भाशणां करता आनी हांगा येता विरेशाक प्रेज करता हू इज विरेश आरजीचो आमदार ह्या फुटबॉलाचेर जिखोवन येयल्लो आमदार तेका आनी आरजीक सेपरेट करूं नाका तो सेपरेट जावपाचोय ना पूण हो जो एटेम्प करता थोडे मिडिया आहात हे डिफरन्शिएट करपाक सोदता हे करपाक आमी येवंक ना हांगा आमी आमदार वांगडा दीस रात हांगा कित्याक आसता कित्याक तो आमचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला तो गोंयकारांचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला आनी तो जो मेरेन असेंब्लीन आहा आनी तेका वांगड दिवपी ऑपोजिशन लिडर आसा मागीर आमचो युरी आसा एल्टन आसा मागीर एनजी आसा क्रूज आसा जे सदांच तुमी पळयता वेलान वयतात वांगडा आसता हे 5 जाण तर आसता 100% आसता हांव मागता तेंच्या कडेन की हे जे फुडले इलेक्शन हे 39A आसा जसो तुमी असेंब्लीन आवाज काडला 39A पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय हे स्क्रॅप जातले जाल्यार तुमकां युनायटेड रावपाक जाय आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जो कोण ह्या अलायन्साच्या अगेन्स्ट येतलो तेच्या अगेन्स्ट हांव उलयतलो मागीर जाता ते जावं मागीर हांव तुमकां पयलींच सांगता मागीर मनोज रॉफ उलयलो मनोज एग्रेसिव्ह उलयलो म्हणून कंप्लेन करूं नाका कित्याक आमच्या हातींतले जर फुडली 5 वर्सां जर गेली या बीजेपी कडेन जर गेली आमी गोंयकार उरपाचे ना गोंयांत मागीर आनी तुमी युनिटी क्रिस्तांव हिंदू एसटी भंडारी मराठा काय उरपाचे ना कांयच उरपाचे ना इलेक्शन येयले की डिवायड एका मता मारा तेका मता मारा मतांचेर येता रिजन कित्याक आयज आमी हांगा जर पावला जाल्यार रॉंग सरकाराक निवडून हांगा आमी पावला आयज आयतारच्या दिसा हांगा आमी ह्या वोटान बसला जाल्यार आमी रॉंग वोट केला म्हणून हे वोटींग सारखें जावपाक जाय आयज खुबशे लोक गोंयांत अजून न्हिदो ना तांकां दिसता कितें जातलें आयज हे लोक एक टायमार न्हिदोनूच आसले जेन्ना आमी 9 वर्सां भोव मारताले तेन्ना तांकां दिसतालें आमकां कितें जातलें आमचो गांव कितें वयतलो आयज तेंचो जालें त्याला पहिले चिमलाकारांकूय दिसताले आमचे कितें जातले तेंचे जाले ते भायर सरले आयज सवाड्डे लोक भायर सरले आरांबोल लोक भायर सरले प्रत्येक गांवांत भायर सरला तशें 100% गांव आमचे अंडर एटॅक आसा हे 39 आमचे सगळे डोंगर शेतां सगळे काबार जातले आमचे अस्तित्वच नश्ट जातले सो पॉलिटिक्स हे उरपाचेच ना आमी पासून आमचे सगळे आयडियोलॉजी जे कितें आसा ते फाटल्यान दवरून आयज आमी कित्याक एक पावल फुडें मारता गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून आमकां ते डिफरन्सीस नाका म्हणून आमी तेंच्या कडेन फ्रेंडली रिलेशन दवरता ते आमच्या कडेन फ्रेंडली रिलेशन दवरता कित्याक आमकां खबर इट इज नॉट अबाउट तेंचे एक्झिस्टन्स नाल्यार आमचे एक्झिस्टन्स आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचे काँग्रेसचे सर्वायवल नाल्यार आरजीचे सर्वायवल नाल्यार आम आदमी पार्टीचे सर्वायवल न्हू हे आमचे गोंयकारांचे सर्वायवल आसतले सिंपल आसा आमी जर एकठांय येना आमकां फायट करची पडटली फाल्यां कोण 2 जिखतलो कोण 3 जिखतलो कोण 4 जिखतलो पूण सरकार करपाक पावपाचो आतां सपोज आमी ट्राय केले आनी जर जावंक ना जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक फायट करचीच पडटली ते आनी हे ना कित्याक आमी काय डायरेक्ट तांकां केक वॉक दिवपाक शकना पूण जाता तितलो प्रयत्न आमी आमच्या सायडींतल्यान करतले हांव मागता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींतले जे लिडर्स आसा तांकां कोणाक दिसता की युनिटी जावपाक जायना आरजीची आयडियोलॉजी सारकी ना जाल्यार ओपनली सांगा आमकां अलायन्स नाका म्हणून घुवणून आन्सरां दिवं नाका क्वेश्चन मीडिया एक विचारता आन्सर बोलतेच
क्वेश्चन जर विचारलं शिरसाईच्या मायनीचो आन्सर येता सोनचेच्या मायनीचो. आन्सरय येवपाक जायना, आन्सरा स्ट्रेट आसपाक जाय. कोणाक जर दिसता आरजी सारखी ना त्यांच्या वांगडा आरजी येवन आयडियोलॉजी मॅच जावपाक शकना, तोंडार सांगा बाबा आरजी तुम्ही आमकां नाका, आमी आमच्या जीवार जिखतले, मागीर कितें करपाक जाय तें आमी करतले, आमी समर्थ आसा. गोंयकार समर्थ. गोंयकार आतां पिसो उरलेलो ना, गोंयकार जागो जाल्लो. हांव मागता दोनूय पॉलिटिकल पार्टीचे MLA हांगा आसा त्या दोगांकडे मागता, सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही तुमचे पार्टी लिडरशीप आहा तांकां बेगीन सांगा हे अलायन्स करा म्हणून, जाता तितले बेगीन सीट शेअरिंग करा. आमकां चड आशा ना. आमी हांकां व्हडले चीफ मिनिस्टर आमकां जावपाक व्हडले आमकां खास ना, ते करपाक येयल्ले जाल्यार कितले करोड करून आमी तेंच्या वांगडा BJP वांगडाच वचपाचे. आमकां ती गरज ना. आमकां जाय आमचे गोंय उरलेले. आयजे जे बाकीचे आमदार विरेश वांगडा जेन्ना आमदार झगडटा आमकां दिसता की खंय तरी तेंकाय जाय गोंय उरलेले, गोंय राखलेले. कित्याक गोंय नवीन सेट आसा, सगळे न्यू आमदार 5 जाण हांगा बसला, सगळे न्यू आमदार. ते न्यू आमदार जेन्ना उलयता, ते न्यू आमदार जेन्ना काम करतात एसेंब्लीन तेन्ना वांगडा रावन ते काम करता. आमी पळयता की आमी विरेश वांगडा आसता एसेंब्ली टायमार, तेन्ना एकामेकाक फोन मारप, मेसेजी करप, हे कॉर्डिनेशन तेंचे एकदम बरें चल्लेले. टायम येतलो 100% टायम येतलो. आमी उलयतले, ते उलयतले पडटले. आणि हे सांगता जर तांकां दिसता तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तांकां युनिटी करपाक दिना, अलायन्स करपाक दिना, आरजीची दारां तुमकां फूल ओपन. फूल ओपन आसा. कित्याक आमी तुमचे काम पळयल्लें आसा. एसेंब्लीत तुमी कितें काम करतात ते पयलें आसा. तुमचे गोंयकारांक लागून आनी गोंयाक लागून तुमचे कांय कशें धडधडटा ते पयलें आसा. आमची दारां तुमकां लागून ओपन आसतली. सो अशें दीस हाडनाका की तुमच्या दीस आमकां कॅन्डिडेट घालचे पडटले. तेन्ना मागीर ते बेश्टी रायवलरी जातली, फायट जातली आनी आमकां तो दीस येवपाक नाका. हे पॉलिटिक्साचे इतल्याक लागून उलयता कित्याक सर्टिफिकेट एक जर भायर मारतले आनी ह्या सरकाराक जर भायर मारतले, आतां सरकार आनी एक करपाक शकता. आतां तो आमदार उपोशनाचेर आहा, आमचो प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय जातलो कितें जातलें तुमकां सांगतलेच फुडें. पूण जर जालें 1 ते 39 डेज 6 म्हयने लागून बंद दवरपाक शकता. बंद दवरलो पिशान काडपाक शकता. आनी मागीर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता लोकांक गायड करपाक, लोकांक सांगपाक कोणाक मतां मारा ती. एवरी टायम हात वयर काडपाक शकना. आयज हे उलयलाय म्हणून थोड्यांक वायट दिसतलें, जाल्यार मागीर म्हणटले मनोज डायरेक्ट उलयता रिजन आसा. कित्याक आमकां आनी गोंयांत टायम ना. आमी आयसीयून आसा. आमची आवय जर आयसीयून आसली, आमी गेम पळयत ना जाल्यार पिक्चर पळयत सोफार पांय वयर दवरून आमी टीव्ही लावन बसता आसले, बसचे नासले. आमचें गोंय आयसीयून आसा, लक्षांत दवरा. लास्ट हांगा बसला भितरलो एकटो पासून गोंयकार आयज 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट ना जाल्यार आपल्या गांवांत फ्लॅट घेवपाक शकना. फ्लॅट आनी प्लॉट सोडून दी. आमी जर 10 जाण तुमगेर येयले आयतारचे, तुमी पोटभर आमकां नुस्तें सुद्दां घालपाक तुमच्या कडेन ताकद सारकें काय ना. पोटभर भुरग्यांक नुस्तें पासून घालपाक सोयरी आयल्यार नुस्तें पासून घालपाक आमच्या कडेन ताकद ना. कित्याक ना, ते 2000 घेवन ती एनवेलॉपां घेवन आमी वोट मारता, विकता. आमचे आयडेंटिटी, आमचे फ्युचर आमकां विकता, स्वताक विकता. हे विसरूं नाका. सो वयता इतलेंच सांगता
की आमचो आमदार हांगा उपोशणाचेर बसला. कालच्यान तो म्हाका दिसता काल पयर राती तो जेल्लो, थंयच्यान मागीर तो उपाशीत आहा. फक्त उदक पिता, उदकाचेर आहा, बेश्टो उदक ते पासून चड पी म्हटल्यार ते पियना. आनी आमी ताका फोर्स करिना, कित्याक तो रेव्होल्युशनरी. आमी ताका वीक करचे ना, आमी ताका स्ट्रॉंग करतले. फाल्यां कोण येतलो सांगतलो उपोशण सोड म्हणून ना. कित्याक सोडपाचें उपोशण? ह्या सरकारान हार मानपाक जाय, ह्या सरकारान 39 डेज स्क्रॅप करपाक जाय. एवरी टायम आमदारान वचून ते CTP कडेन भीक मागपाची, 2-2 वरां तिका एक्सप्लेन करपाचे, हे करगे ते करगे, गांव सोंपता, भेडे सोंपता, हे सोंपता, कितें एवरी टायम तेच करपाचे. भेडे आनी हेच करून तिका ती भेडे थंयच्यानूच व्हरता आसतली कुर्काच्या व्हरता मरे. तेच सांगपाचे आमच्या आमदारान. इल्ले फावट लोकांक व्हरपाचे, आपले पालख्यो आपले सण आहा ते सोडून CTPचे तिका तिची आरत काडची पडली आमकां. हा कोण आरत बीन बरयता तिची एक आरत बरय. आता फुडल्या फावट तेच करूया, आरत करूया तिची. हा जय जय श्री वर्तिका देवी, हा दुर्गा माता. हे आमी आता फुडलो जो स्टेप आसतलो तो मातशें तुमकां सांगतलेच. पूण आमी चड टायम आमच्या आमदाराक हांगा दवरून त्याचे लायफ रिस्कान घालचे ना. आमी कितें स्टेप घेवपाक जाय तो घेतलो. हांव सगळ्यां मागता. आता दनपार जाल्ली आसा, 2 जाल्ली आहा. तुम्ही खंय वयचे न्हू, हांगा कोण मातशें कोण मेळटा लागीं कितें जेवण खाण कितें आहा तें जेवन येवचे. आमी 3 सुमार कितें तरी आमी डिक्लेअर करतले. 2 वरांचो आतां 2 जाले, एक 2 वरांचो आमी टायम दिता सरकाराक की हे जे 39 आसा हे स्क्रॅप करचे. विरेशाचेर आनी बाकीच्या लोकांचेर ज्या पुलिसांनी हात घातला त्या पुलिसांक सस्पेंड करचे आनी आमच्या गोंयकारांक टर्मिनेट करचे आनी आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांक जस्टीस दिवचो, न्याय दिवचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब मनोज परब, तुम्ही सगळ्यांनी आयकला, आयज आयकला, परतून आयकला. मनोजान अलायन्स करपाक हात फुडें केला. सगळ्यांनी पळयला, सगळ्यांनी आयकला. आता द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ द अदर पार्टीज. जेन्ना गोंयकारांक अलायन्स जाय, हे दिल्लीचे आणि दुसरे गांवचे, दुसरे राज्यचे, हे कोण आमकां सांगपाक अलायन्स जावचे ना म्हण? सारखे न्हू? आमचे आयडियोलॉजीज मॅच जायना. अरे बाबा, सगळ्यांचे आयडियोलॉजीज त्याच लायक केले. गोंयकाराची आयडियोलॉजी ही एकूच आयडियोलॉजी आयज हिंगा आयसूंक जाय. कित्याक आयज आमी लढटा आमचे गोंय राखपाक, गोंयकार राखपाक आनी आमचे सगळे गांव, जे न्हंयो आनी जे कितें कितें आहा आमच्या गोंयांत ते राखपाक. युनिटी आसाच अमंग ऑपोजिशन MLAs, युनिटी आसाच. सो असोच एक आमचो ऑपोजिशन MLA बाब वेन्झी वेगस येल्लो आसा. तेका मागता तेजी 2 उतरां तेणे उलोवची. सो आज आमी सुमार 2 दीस जातले आता. हो जो 39 हेचेर जो विरेशान मुखार TCP बरे वचून प्रोटेस्ट केलो आनी काल तेक जे भाशेन ओडून देंवयलो, तेक फोंटायलो, तेक मारलो आनी ते पुलीस जे कोण आमगे गोंयकार, आमचे बाराज आहाय, गोंया आहाय, ड्युटीर आहाय, तेंक अजून पुसान काडलाय सरकारान. हे सरकारान हे जे कॉन्स्टेबल आसले आमगे बायलांक थिंगा देंवयले, विरेशा देंवयलो, तेंका आज 3 म्हयन्यान they have to be dismissed from their post. हे तेंका डिसमिस करपा जाय, टर्मिनेट करपा जाय. 3 म्हयन्यान जे डिसिजन एकाकार येवपा हे डिसिजन शांतीकायेन आनी आमी चिंतपाना कित करपा जाय ते. जे भाशेन मनोजान म्हणले गोंय बंद करपा जाय जाल्यार गोंय बंद करपाले. जरी तरी आज तिना म्हळ्यार हेंका पुलिशेक तुम जरी तरी तेंगे पोजिशना वयले काडनाय, तेंक टर्मिनेट करपाक डिसिजन घेयनाय. गोंय बंद उडोवपाचें डिसिजन घेवपाक फाट सरपा नाय आनी गोंयकार
तुमकां सांगोचो दिता हे 39 एयाचेर 168 केसीस सरकारान पास केल्ल्यो आहेत. 9,60,000 9,60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन शेता जमीन कन्वर्ट केली. तेमी झोन चेंज केले आणि सेटलमेंट केले आणि आज शेतांनी आज दुरीग बांधताय फिलिंग चलता. हे आज गोंय काबार करपाचो हो प्रयत्न. आज आमको डिमांड 39 एयाचेर 168 केसीस सगल्यो भायर येवपा जायो. परत बॅक ती जमीन शेत म्हूण दाखोवपा जाय. दे हॅव टू रिएक्ट बॅक दीस. 9,60,000 जमीन परत जावपा जाय आनी एक लागून आहे आमकां एक लागून आहे आनी एक लागून गोंयभर ऊब पेटोवपा जाय जाल्यार पेटोवपा आमी फायट करतले. आज हांव सांगोचो दिता हांव तारवार रावलो 4 वर्स पयलीं हांव हितून भितर सोन म्हाका इलेक्ट कोणाल लोकांनी. हांव इलेक्शनाक कित्याक म्हूण बसलोले. हे जे आज करतात त्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो सामान्य मनशाक ज्यो बेसीक वस्तू आहाय त्यो दिवपाक जायना म्हूण आमकांय दिसोलें की आमी मुखार सरपाक जाय आनी करूंक जाय म्हूण. पण तेन्ना आम दिल्ली पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळी दिल्ली सारकेलो आम जॉईन जाले. बट दॅट वील नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन. हांव दिल्ली पार्टी जॉईन जाल्लो कित्याक हांव न्हय आमदार आहलो. हांव दिल्ली पार्टी बरो आहा आम आदमी पार्टी बरो आहा. हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आनी वी वील मेक शुअर दॅट द अलायन्स वील हॅपन. जोरी जोरी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे आयक ना जाल्यार आम स्टेप घेवपाक फाट सोडपाक जाय. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाक जायो. सगळे व्हॉलिंटियरां कडेन सगळे ब्लॉकां कडेन मागता इरेलिवेंट. आमगे जे व्हॉलिंटियर आहाय आमगे ब्लॉक आहाय जे आरजी कॅन्डिडेट आमचे मुखार घालपाक सोदतले जे युरी तेंगे काँग्रेसाचे आम घातले आम थिंग तेंक सपोर्ट करतले. तुमगे जे कोण आहाय ते म्हाका क्रुजर तुम सपोर्ट करपाक जाय. हे भाशेन एक याद करूंक जाय आम बीजेपी उड मारना. आम जे आजून 5 जाण आहाय आम बीजेपी उड मारना. जे जितले उरले ऑपोजिशना आमी बीजेपी उड मारना. डेव्हलपमेंट म्हणून बीजेपी उड मारना आणि बीजेपी उड मारना मुटरी आय थिंक वी ऑल हॅव टू स्टे युनायटेड अँड युनायटेडली आम्ही आमगेले जे पार्ट्यांक आहाय ते पार्ट्याक कन्विन्स करून ही युनिटी दवरतले. आज हांव लोकांक मागता विरेशी जो ना हंगर स्ट्रायक हे फोकांड न्ही. हे भुरग्या मुखार कितें जातले नेक्स्ट 6 hours नेक्स्ट 10 hours आमच्यान कोणाच्यान कांय सांगूंक जायना. हांवच्यान कांय सांगूंक जायना. बट हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता तुवें डिसिजन घेवपा जाय. यू हॅव टू कम हियर. यू हॅव टू टेक अ कॉन्क्रीट डिसिजन. यू हॅव टू टेल अस दॅट 168 केसीस 39 एया अंडर जे झोन चेंज जाला तेजे तूं डिसिजन घेता. तू कितू टाइम जायो पूण ह्यो सगल्यो केसीस भायर उडोवपा जायो. आहा ती जमीन शेत आहा ते शेत जावपा जाय. हे डिसिजन तेंक दिवपा जाय. यू कॅनॉट रिस्क द लायफ ऑफ अ इलेक्टेड मेंबर. तुज्यांनी तेगेले जिवाचेर हेड करपाक जायना. आनी जरी तरी हे मुखार वचत रावले जाल्यार म्हाका सुद्दां सगळ्यांनी गोंयभर आमकां पेटोवपा पडटलें. Everybody in their wards, in their villages, in their panchayats. हम करू पडटले जे आम केन्ना केल्ला. हम फेस करू पडटले जे आम केन्ना फेस केल्ला. आमकडे कोणे पुलिशे भितर घालना. आमचे कोणाची केस नाही पूण ह्यो केस घेच पडटल्यो. हे गोंयकारांक आनी गोंयक पासत ह्यो केस आमचे घेच पडटल्यो. हे 39 हे हाट घेयना जाल्यार आमचेर केस आमी घेच पडटल्यो. आनी तुमी तयार आसपाक जाय. तयार आसपाक जाय. केस घेवपाक तयार आसपाक जाय. घेया केस्यो फुडें दाखोवया आमगे जमीन आहा ते जाय आमकां. हे करपाक आम मुखार तुमचे बरो आहाय. तुम हांचे बरो आसपाक जाय. लोक येवपाक जायो. हांव सगळ्या भुरग्यांक मागता कम आउट इन लार्ज नंबर्स. आज आयतार एआय सांची रातची शिफ्ट कराय. 10-20 भुरगे रातीको रावपा ह्या आपल्या गांवचो हिंग रावया ग्रुप करून रावया. आणि हे भाशेन म्हाका सदां हो थँको दिया. आणि विरेशान जे स्टँड घेयला गोंयच पासत घेयला हे स्टँडा फाटल्यान आमी सगळी युक्ती करून एक वरान आमी रावया. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बेन्झी खरेंच
जे कोण आमचे आमदार आयज हिंगा येता उलयता, जे कोण लिडर येता उलयता, ते एकूच सांगता एलायन्स जाय. आनी जो कोण येता आनी म्हणटा एलायन्स नाका, तांकां हे सगळे गोंयकारांनी धांवडावन उडोवंक जाय. खूप टाइम जालो. आमचो MLA विरेश बोरकर हंगर स्ट्रायकार आसा. 1 वर पयलीं आमी एक अल्टिमेटम दिल्लो गव्हर्मेंटाक की 2 वरां जरी तर तुमी हे सस्पेन्शन ऑर्डर व्हायरल करना, ऑफिशियली दिना आनी 39A तुमी जरी तर स्क्रॅप करना फ्रॉम सिरिगांव अँड सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हो मुवमेंट इंटेन्सिफाय जातलो. आमच्या आमदाराकडे सद्याक तेजे वायटल्स देंवत आसा, पूण तेजे भितर जे उजो आसा तो अजून हिंगा बसलेलो आसा. तो ताणें म्हाका रिक्वेस्ट सांगले, एक रिक्वेस्ट म्हूण ताणें विचारले, हांव उलोवंक सोदता. सो हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन तेणे आपणाचे 2 उतरां तुमकां सगळ्यांक सांगची म्हूण. सर मध्ये राव. ओके 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 आम्ही गोटा सर असं पुढं कर सर. असं ओके सर. सगळे ना 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 काय ना आम्ही गोटाचा वत आमकां आमी वतान काम केल्ले मनीस. आमी हो कोण आयज आमकां फाटी काडपाक सोदता ते फाटी धरपाचें ना. पण एक खंय तूच बघता आयज आनी मनाक हातांतल्यान खुशी दिसता की आयज सगळे इतले गोंयकार फक्त आमच्या मतदारसंघाचे आतां आमच्या गांवांतलेच न्हू, मात गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान एक जो उलो आमी काल मारलेलो त्या उल्याक ह्या वता काळाचेर ह्या आयतारा दिसा तुमी हांगा येयले, एक ताळयो तुमकां जावच्यो. देवी सातेरी मातीच्या रुपान जे बायलांनी बायेकारांनी जे दादले जे भुरगे एक आवाज दिलो, गांवांतलो आवाज तो म्हणजे 39A विरुद्ध लढपाक. श्रीदेवी महालक्ष्मी इमॅक्युलेट माय आमची, आयज जेजू अल्लाह आवाज दिलो. गांवांत आमचे गांव जे आसा एक गांव आमी राखपाक लागून भायर सरोया. झूज सुरवात जाली. आमी खुबशे लेटरां कंप्लेनी दीत आसले विधानसभेन. आमच्या वांगडा आमचे आमदार हांगा आसा, हे आमदार उलयताले, हांवूय उलयतालो. आमचो आरजीपीचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब जेणेन तुमकां सांगले की जी आमची सुरवात कशी जाली, कशे आमचे रेव्होल्युशनरीज क्रांतिकारी जेंकां सीख कशी गावल्ली आसा एक गांवा खातीर झुजपाची, एक गांव जो आसा तो गांव राखपाची, त्या गांवाक लागून आमचो जीव गेल्यार चलता पण ते गांव सोडचो न्हू, ही जी आमकां शिकवण गावल्ली आसा. आनी हांगा सगळे म्हाका दिसता गांवचे लोक गोंयकार एकूच उमेदीन हांगा येयल्ले आसा. ते म्हटल्यार आमचो गोंय जे आसा हे गोंय उरपाक जाय.
हे गोंय फुडल्या पिळगेक एक बरें सुकुल्लेशें गोंय हे दिसपाक जाय म्हणून आमी पळयता की वोतार सारखे जाम जाल्या उब मारता खूब जाणांनी तोंबडे दीत आसले पण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना कित्याक हे गोंय आमचें आसा ही आवय आमची आसा हे आवयक झुजपाक लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा हे फक्त विरेश बोरकर जावं हे पायेचे लोक जावं थोडे कोण आमचे सानंदरेचे लोक आसा हेंका लागून तुमी येवंक ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे गोंयचो लढो आसा हे गोंय साल्वार करपाचो लढो आसा आनी ह्या लढ्यान तुमी सहकारी जाल्ले आसा हे सगळे आमदार म्हणून येवंक ना हे आयज गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा काय ना गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा आमी एक ल्हानशी तुमकां काणी सांगता ह्या मातयेचो मोग जेन्ना आमी त्या टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमकां भायर काडले एक याद येयली एक आठवण येयली की आमी ह्या आझादीचो प्रतीक आझाद मैदान क्रांतीवीरांचो मैदान ह्या मैदानाचेर येवचे येदो जाल्लो येदो जाल्लो तेन्ना हांगा येतालो हाज्या वांगडा म्हाजो आजो फ्रिडम फायटर ह्या हो जो स्तंभ आसा हो स्तंभ कसलो हे विचारतालो हो स्तंभ कसलो आमकां तेन्ना कांय खबर ना त्या टायमार फुलां घालून सगळे पत्रकार सगळे नेता सगळे मिनिस्टर आमकां कांय खबर आसताली कोण मिनिस्टर ते हांगा ही माती जी आसली ही माती धुल्ल आसलो धूल आयज तरी ग्रास आसा धूल हांगा येवन विचारले की हे कितें हो स्तंभ कसलो त्या टायमार म्हाज्या आज्यान म्हाका सांगले ना ना सोत्री नाका वतान आमी जगल्या हे वत आमकां जाय आमी भायर गेल्ले वत बसून मेळना आमकां हांगा वत तरी आसा आमकां म्हणून आमी बरे आसा घट आसा हे हो स्तंभ कसलो तेन्ना ताणें सांगले हो स्तंभ आमच्या आझादीचो प्रतीक म्हणून कसलो प्रतीक हो स्तंभ आमच्या आझादीचो प्रतीक म्हटल्यार आमकां फ्रीडम मेळ्ळो आसा तेजो प्रतीक म्हणून हो स्तंभ आनी ह्या स्तंभाचे ताम्रपट्ट जावं ह्या स्तंभाचो जे ट्रॉफी आसा ते आमच्या घरान अजून आसा जे आजाक मेळल्ल्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जावं स्टेट गव्हर्नमेंटाचो हो स्तंभाचे प्रतीक आसा ते आजाक मेळ्ळे कित्याक ते फ्रीडम स्ट्रगलान मुवमेंटान आसले म्हणून असे कितलेशे सुटके झुजारी हांगा येताले तेंच्या फॅमिलींकूच हाडपाक तो सदांच सांगतालो आमच्या फॅमिलीक हाडपाक मेळटा कोणाक मेळना आयज तो हांगा ना पण म्हाका याद येता शिकवण जे शिकवणीन सांगले की ह्या स्तंभान कितलेशे सुटके झुजारीक मेले मरून गेले फक्त आमच्या गोंयच्या माय भुंयक लागून ह्या माय भुंय त्यांचो जीव गेलो आपूण तर जगलो आपणाच्या दोळ्यांनी पळयले कितले जाण मरून गेले कितले जाणांक मारले कितले जाणांचे पट्टे मारले आमकां वचून भितर पट्ट्यांनी बडयताले आज्जेक वचून म्हज्या बडयताले आनी सदांच सांगतालो ह्या जमनीक लागून इतले लोक झगडल्या हो इतिहास आसा ही जमीन जी आसा ही जमीन आमची ही आमची आवय हांगा तुमी सगळे बसल्या पळय हे सगळे बसले तेंची आवय आनी ह्या आवयक लागून समज आयज आमी कांय करपाक शकना जाल्यार आमी कसले पूत कसल्यो धुवो ल्हानपणाच्यान शेतांनी गेले मेरो घालपाक शेत रोवपाक शेत कुसोवपाक नुस्तें धरपाक इल्लेशे काश्टी मारताले काश्टी कित्याक मारली काय जाल्यार काश्टी म्हणटाले नुस्तें धरपाक काश्टी सायडीक कुठली आसताली तितून घालताले फाटलो आसतालो धाकटोसो तितून घालताले आमकां व्हरताले पोवपाक लागून ती न्हंय कितें ती ते न्हंयचे कितें उत्पन्न आमकां मेळटा आमी जगता नुस्तें खाता
त्या शेताचे भात जी कणसां आसा ती शेताची बरो वास येतालो ती कणसां आमी खाताले. ते जे तांदूळ आसा उकडे तांदूळ ते आमी खाताले, जेयताले, पेज जेयताले, खारो बांगडो खाताले, नुस्तेकार भाव आसताले हांगा, हे नुस्तें जगताले. आमी दोंगरार वयताले, आमची काजी आसा, आमी दोंगरार वयताले, हे तुमकां मुद्दाम सांगता हांव. आमच्या दोंगरार आमी काजी पुनयताले, काजी हाडटाले, पणस आसताले, काण्णां, चुन्नां, सगळे रानवटी जी झाडां आसा ती त्या दोंगरार आमच्या आसा. ह्या दोंगरांची ज्यो पिकावळ आसा, आंबे आसा, पणस आसा, बाकीची सगळी पिकावळ आसा ती खावपाक उमेद येताली, घोस्त येतालो. आयज आमी पळयता, आमी जेन्ना दोंगरार वयता आसतना फट्टेच्या सायडीक सोरो काडटा आसतना सायडीक ते काजू मोहन निघताले, ते आज येता ते दीस. ते काजू मोहन न्हिदोन आमी सोरो काडटाले, सायडीक रावन भायर ऊब घालताले, उजो दग मारतालो, दग. त्या दगान रावन अशें वत, हांव तेका म्हणटा हे वत घेवपाक जाय आमी. आयज ह्या झाडांच्या पोनाक तरी वत मेळटा, मात ते जे वत आमकां मेळटाले एक बरी उमेद येताली, वारो येतालो दोंगराचेर. आनी आयज त्याच दोंगराच्या सायडीक, ह्या आमच्या दोंगराच्या सायडीक मंडूर गांवांत हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो. 39A अंडर लँड यूज चेंज केलो. हांव म्हणटा गोंयांत कितें ना, कितें ना आमच्या ह्या माणकुलेच्या गोंयांत. जी जाणट्यांची शिकवण ह्या सगळ्या लोकांक आसा, त्या शिकवणीक लागून म्हाका दिसता सगळे हांगा जमल्या. शिकवण आमकां ल्हानातून व्हडले गेले, शिकयले, बरें शिकयले, पुस्तकां दिली, सगळी ती केली. पण ती जाणटी आई वचून सांगताली आमी शिकोंक ना, पण आमकां त्या रानांतलो, त्या रानाची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा, ज्या शेताची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा, ते न्हंयची व्हॅल्यू कितें आसा ती खबर आसा. ही व्हॅल्यू कितें आयज हांव सगळ्यांक विचारपाक सोदता, आमकां ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना? आमी गोंयकार, एक स्वाभिमानी गोंयकार, एक वर्रात गोंयकार, ह्या गोंयकाराक ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना? हांव कोणाचेर रागार ना. आमी हांगा बसल्या तेन्ना थोड्यांक मातसो राग येयलो काल जे जालें ते पळोवन. जे पळोवन दिसपाक लागले की आमी हुकुमशाहीच्या मार्गार चल्लेले आसा. जो सालादार रूल जो आमकां आयकोंक येतालो तो आयज झुजोंक लागलो आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर, ह्या आझाद मैदानाचेर आमकां एक आपुलकी जी एकामेकाक आसा, ती आपुलकेक लागून तुमी हांगा येयल्या. जेन्ना आमकां भायर काडले, आमच्या बायलांक भायर काडली, जाणटे बायलां आसली, बरी नासले, जल्मी आहलो, एकूच डिमांड जो आमी सांगताले की 39A अंडर जितली कन्वर्जन लँड यूज चेंज आसा ती भायर मारा. कष्टकरी समाजाचो जो पावणो आसा तो कष्टकरी लोकांक खबर आसा. आनी आमी एक कश्टांतल्यान येयल्ले मनीस, हांगा जितले जाण आसा ते तेच कश्ट, तेंच्या आवय बापायन कश्ट काडलेलो आसा. आनी समज आमी गोंयकार बिंग अ गोवन हो जागो आमचो आमी साल्वार करूंक शकना, जाल्यार कितें आमचो फायदो? समज बिंग अ आमदार ऑफ सानांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका निवडून दिलो, ह्या विधानसभेन धाडलो तुमचे प्रश्न मांडपाक, आनी म्हाजेच आवाज, तुमचो आवाज, हो तुमचो आवाज हांव समज वयर काडपाक शकना, आनी आमच्या सानांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक समज न्याय मेळोवंक दिवंक शकना, जाल्यार म्हाका एक तर राजीनामा दिवचो पडटलो, जाल्यार एक तर मरे पर्यंत हे झूज जे आसा ते दिवचे पडटले. तुमकां कितें जाय? हांवें म्हाजो आमदारकीचो राजीनामा दिल्लो जाय काय हे झूज जे आसा हो जो सरकार बीजेपीचो आसा
हे नालायक जाल्ले आसा. मुखेलमंत्री आसूं जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वेश राणे आसूं, तांकां दिसता की ही हुकुमशाही हो सालाजार रूल मध्ये एक सांगपाक सोदता. ते 70चे लोक येयल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदता, तुका जरी खबर आसना, काल म्हाज्या आवयन तरी सांगलें की आमचे मातशे तरी रूट त्या 70 आसा. त्या टायमार जेन्ना अशे हुकुमशाही करताले, थोडे भितरल्या भितर सेटिंगां करताले त्या टायमार पासून मात सुटकेस झुजारी फाटी सरोंक ना. वीर गतीक पावले पण फाटी सरोंक ना. आणि आम्ही वीर गतीक पावल्यार आमकां फरक पडपाचो ना. आम्ही ह्याच पद्दतीक लागून दूध दितले. आयज खूब जाण येवन बाबडी रडपाक लागली, विरेश तूं कित्याक करता अशें, विरेश तूं अशें कित्याक घेवन बसला, हे कित्याक लागून जाय. अरे म्हाका एकूच विचारपाचें आसा तुमकां, आनी कितें उपाय आसा. आयज जेन्ना इतली आमी मेमोरेंडम दिली, इतले आमी आमचे डिमांड मांडले, ह्या सरकाराक पडलें ना. आमी म्हणटा ते पुलिसांचे, ते पुलीस तरी ड्युटेर आसा. हांव स्वता म्हाका उकळून हाडला, पण म्हाका तेंचे बद्दल राग वना. जावं तो कोण मामलेदार आसूं, जे मामलेदार येता तेंच्या बद्दल म्हाका कोणाच्या बद्दल राग ना. पण इतलेंच दिसता की जो सरकार आसा, सरकारान जितले आमदार जे रुलींग पक्षान आयज आसा, हेय पळयता आसतले हे कितें चल्लां ते गोंयांत, हे जावपाक दिवनाका. हांव हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आसतलो. हो उपोशण करपाचो कारण म्हटल्यार गोंयकारांक युनायटेड हाडपाक जाय. आणि हे गोंय जे आसा, हे 39Aच्या विरुद्धान जो लढो आसा, हांव परत एकदा एक रिक्वेस्ट म्हणून परत रिक्वेस्ट करता. रिक्वेस्ट आयच्या दिसा भितर तुमचे कडेन जाता, सरकारा कडेन जाय जाल्यार सगळें जाता. मुखेलमंत्र्यान अजून पर्यंत स्टेटमेंट दिवना. म्हाका कळना मुखेलमंत्री कितें करता, हाचे तर सोडून दी. हांव तरी विरोधी पक्ष म्हणटलो, होच म्हणटलो, ताका जखमार म्हणटलो. पण बाबडी ही बायलां जाणटेली आसा, या बायलांक लागून तुवें कितें तरी उलोवंक जाल्लें. तुम्ही 1 आणि 2 करता आणि आमच्या गोंयकारांक काय पळयना. आणि हांव मागता जे कोण आयज बीजेपीक सपोर्ट करता तेंचे कडेन मागता, तेंच्या लिडरांकडे मागता, तेंच्या आमदारांकडे मागता, चिंता मातशें तुमच्या काळजान हे काळजान हात घालून पळया. तुमच्या जाणट्यांक याद करा, ज्या जाणट्यांनी हे दोंगर पळयल्ले, ज्या जाणट्यांनी शेतां पळयल्ली, त्या जाणट्यांनी ह्यो न्हंयो पळयल्ल्यो, ह्या जाणट्यांक याद करा की ह्या जाणट्यांनी तुमकां कितें शिकयलां. आनी हें तुमकां शिकयल्लें आसा. आनी तुमी खंयचोय धर्म मानता, तुमी खंयची जात मानता, ते जातीन तुमकां कितें शिकयलां
आणि सत्यवादी असा जाल्यार भायर सरा. ह्या लढा विरुद्ध आमच्या वांगडा एकजुटीन भायर सरा. हो लढो फक्त ऑपोजिशनाचो न्हू, हो लढो प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा. भायर सरपाक जाय. आमी गोंयकार एक भावनीक नाते आमी सगळे एकमेकांक जोडटा. खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय जातीचे आसूं, खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे भावनीक नाते दवरा. आनी हे समज भावनीक नाते सोंपले जाल्यार गोंयकार सोंपतलो, गोंय सोंपतलें आनी गोंय हे मागीर फुडल्या पिळगेक आमकां कांय मेळपा ना. सो हांव परत तुका खरेंच तुमचें जें मन आसा आनी आमचें मन आनी काळीज हे एकजूट धरुया, घट रावया, हे झूज दिवया. आनी जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध, हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जें सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना. जीव वाचू नासू. हांवें काल बसून जे म्हाका डॉक्टर मेळपाक येयल्ले तांकां बसून सांगलां आनी तांकां धाडलां. एकूच सांगून धाडलां, म्हाका कितें जालें नाजाल्यार ती म्हाका गव्हर्मेंटाची हें नाका. म्हाका आमचे मोसंडीन नेवरा गांवांत आमचे मोसंड आसा ते मोसंडीन लासल्यार पुरो. म्हाका नाका तुमचें, कित्याक सरकार जेन्ना जाय तेन्ना हांगा येना, मेरे म्हणटकच येवन कांय फायदो ना. सो हांव परत एकदां तुमकां सांगता, आमी जो आवाज उठयला, आमी जो गांवकारांनी ह्या पाळ्या गांवच्या लोकांनी सुरवात केल्ली आसा हे गोंयभरांत पसरतले. आनी जो आमी सुरवात केल्लो आसा हो सुरवात फाटी मारून दिवया नाका. आनी आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया, एकजूट रावया. जय गोंय, जय भारत देश. थँक्यू. विरेश बोरकर ऑरेक्स. काल राती 2 पावटी गिरीशाचे प्रेशर आमी काडले, ती सकाळी आनी एक पावटी काडले. तेजे प्रेशर ड्रॉप जायत असले आनी तेन्ना हांव लोकांक सांगूंक सोदताय, तेन्ना GMCतली एक एम्ब्युलन्स येयली, थिंगा पार्क केली तेंच्यांनी, डॉक्टर येयल्ले आनी तेंच्यांनी फोर्सफुली तेजे मेडिकल करूंक सोदताले. आनी आमच्या आमदारान जो एक क्रांतिकारी MLA जावन आसा तेणें म्हणलें तांकां, म्हाका तुमची हेल्थाची गरज ना. ते म्हणूंक लागले आमी तुका फोर्सफुली GMCन व्हरतले. तेणें परतून सांगलें म्हाका GMCन वचपाची गरज ना. तेंच्यांनी अंडरटेकिंग मागले की तूं कांय ट्रिटमेंट घेवपाक रेडी ना, सो तूं एक अंडरटेकिंग कर. तेन्ना तेणें सांगलें हांव एकूच अंडरटेकिंग तुमकां दिता. हे तुमी आयकोन वोसाक म्हणूंक लागलो. हांव जरी तर मेलो म्हणूंक लागलो. हेका रिस्पॉन्सिबल फकत विश्वजीत राणे आनी प्रमोद सावंत. आनी जेन्ना तो न्हिदोंक वयता तेन्ना हांवें ताका सांगलें विरेश हे तुका काळजी घेवची पडटली. आनी तेणें एकूच सांगलें लिशो करो या मरो. तो रेडी आसा, आमी रेडी आसा, तुमी रेडी आसा तर करया आमी ही क्रांती करया. आता ऑलमोस्ट 2 पंखा जाल्ली आसा. जे कोणाक भूक लागली आसा तुमी लागींचे खूंय रेस्टॉरंटान वयचे, जेवचे आनी परतून तुमी येवचे आमचे MLA सपोर्ट करपाक. 2 वरां पयलीं आमी एक अल्टिमेटम दिल्लो गव्हर्मेंटाक की 39A हे अमेंडमेंट तुम्ही स्क्रॅप करचे फ्रॉम सांत आंद्रे. जे तुम्ही नोटिफिकेशन नोटिफाय केला ते, सो ती तुम्ही फाटी घेवचे. सेकंड आमचो डिमांड आसलो की जे पुलीस ऑफिसर्स आणि पुलीस स्टाफ असले ते तेंका
सस्पेंड करचो. सो ही 2 डिमांड अजून जावंक ना, 2 वरां जावन गेली. सो हांव मागता आमच्या लोकांक 4 परतून हिंगा येवचे आनी आमचो फुडलो स्टेप आमी तुमकां थिंगा सांगतले. देव बरें करूं.